Praise Jesus. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बापा, पुता आणि पवित्र आत्म्या, आम्ही तुका आर्गां दिता, दिन वाजता. बापा, तुका आम्ही आर्गां दिता तुझ्या पुता पासत. आमकां सगल्यांक बापा, सगल्यांक आमकां सासनीक जिवीत मेळचे खातीर तुवें तुझ पुता दिलो. आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका बापा, पवित्र आत्म्या पासत, जो आमकां तुझे उतर शिकयता, आमकां ते उगडास कोता. बापा, तू सगलो मोग आनी तुझ मोगान तुवें आमकां सगल्यांक ह्या जाग्यार एकठायल्यांत एक फामील कशी. तुजो ताळो आयकूंक, भाव विन्सेंटाच्या तोंडांतल्यान तुझे उतर आयकूंक. पवित्र आत्म्या, ही शिकवण आमकां सोंपी कर. आमचे ओतमी कान आनी दोळे उगोड, आमकां ह्या उतराची सोजमणी दी. आनी उतर आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक, पयले ते आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी दुसऱ्यांक ते वांटूंक आमकां आदार कर. हे मागणे आमी कोता जेजू तुझ्या एकल्याच पुताच्या नांवान. आमेन. Amen. 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 Jesu karga. Praise Jesus. Jesu karga. Jesu karga. Jesu karga. Jesu karga. कोणाको टेस्टिमनी आहा जू? Testament. karga दिवपाक Praise Jesus. म्हाका एक कित सांगून दिसले. I was reminded. काल कोणाको उलयता आसतना म्हाका उगडास आयलो. ओके. सो हो एकलो म्हगे फ्रेंड आसलो तो पाद्री. And we were very good and एकदम close friends आसली आमी. I was nursing करतना. And then after I got married, the Kazra bi ailo and he did the singing and everything. But then we lost touch with each other, you know. Khabor na hui hamon kon neno. So he's from that Jakniban place, no, Padre Pio. So Jesus is so, Holy Spirit is so amazing. You know, I went to Dubai and I went to church. And they wear masks in church. And then I'm thinking, this voice is so familiar, you know. And I thought, wow, magi to mask gana dodam poita. As soon as I finished the mass, I went to the sacristy, and it was him. He looked at me and Makzoil, and straight away he called out my name, and I thought, wow, you know. So God is so good, and thought kite sandlo ost pasun tan makting urpa dolna. You know, maybe there is a reason for us meeting again. So it was so awesome. And I'm saying, like, where did you go? And he said, where did you go? We just lost touch with each other. You know, we were like real brothers and sisters. We would share so much with each other. So I wanted to share that. I forgot about it last week. Atma kugda sailo mun sangya mille. Kon sandlo munis pasun deo Sodundita. Praise God. आणि कोण आहा? Hello? Jesu karga. Karga. हांव कितें सदमोन तो पाद्री जो तुज्या काजरा गेलो तो आतां अपसेट जालो आतां तूं काजर जाल्या म्हणून देखून तुका आनी सोडली ताणें आनी तो आतां ना हे तशें न्ही ब्रदर तशें न्ही सांगूंक जायना न्ही पळय सांगूंक जायना या सांगूंक जायना या सांगूंक जायना पळय कोण अपसेट जालो कोण मागीर कोण इतले दीस मेळोंक ना तो पाद्री मागीर बिसाट जालो पाद्री कोण सोडले आनी मागीर काय जालो तें आमी नको पूण कितें म्हणटा खूब दिसांनी मेळ्ळो जाल्यार एट इज गुड मेळलो आतां मेळलो येस प्रेज गॉड जेजू कारका आनी कोण आहा? हॅलो सुमार 2 सुमान जाले म्हाका ती आयज कितें आयज बुधवार न्ही सुमार 2 सुमान जाले म्हज्या सोसायटीन मातशें कितें हें जाल्लें अटॅक जाल्लो म्हजेर फिजिकल अटॅक आनी म्हाका पुलीस केस जाली
आनी कितें जालें, हांव म्हाका एम्ब्युलन्सान हेल्थ सेंटरा कडेन व्हेलो. तिचो ते म्हाका टेटनस इंजेक्शन दिवपाक ते सोदताले, मागीर तेजे उपरांत मेडिसीन दिवंक सोदताले, एंटीबायोटीक दिवंक सोदताले. आनी हांवें ताका सांगलें टेटनस नाका म्हाका. म्हणून 6 म्हयने घेवंक ना जाल्यार तुका घेवचेच पडटले. तुमी आतां सगळी जी नर्सी आहात तुमी जाणो. Yes. हांवें ताका मागलें, सांगलें हांवें ते टेटनस आतांच घेतला, 2-3 म्हयने पयलीं घेतला, आतां टेटनस नाका. तेजे उपरांत म्हाका इतले एंटीबायोटिक्स दिले, 3 टॅबलेट्स एमॉक्सिलिन 500 मिलीग्राम 3 times a day for 8 days, 24 दिले, पेन किलर दिले, आनी म्हाका ऑइंटमेंट दिले, आनी हे कर आनी ते कर, कित्याक स्टिचीस पडलेले म्हाका. म्हणटच हे सगळें घेतलें, पोती घेतली, मेडिसिन्स घेतले, टेटनस घेवंक ना, आनी हांव घरा येयलो. घरा येतकूच कांय दूख भोगोना मातशी चड, पूण दुसऱ्या दिसा देयर वॉज सम पेन. आनी म्हज्या मनान एक टेम्पटेशन गोंय येतालें. पेन किलर हा, एंटीबायोटीक हा, ते ऑइंटमेंट हा. पूण हांवें म्हणलें, जेजू हांव तुजें उतर शिकयतां, हांव तुजें उतर शिकयतां, आनी हांव म्हणटा की तुज्या उतरा वरवीं म्हाका पेकोणी मेळोल्या, तुज्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेळोल्या. वय घाव हा, प्रॉब्लेम हा, दूख हा, दोतोरान मेडिसीन दिल्या, केन्ना कोणाक काट जालो, रोगोत येयलें, एंटीबायोटिक्स घेवचेच पडटा, इंजेक्शन घेवचें पडटा, पेन किलर घेवचें पडटा. हे सगळें दोतोर सांगतात आनी दिलांय म्हाका. पूण त्या वेळार म्हज्या मनान पवित्र आत्मा म्हाका सांगता, तूं खरेंच म्हजेर बावाट दवरताय, तूं खरेंच म्हज्या उतराचेर जें तूं शिकयताय, तूं बावाट दवरताय तें तुका खरें दिसता. हांवें म्हणलें, वय सायबा, दूख हा, पूण हांव जाणो तुज्या उतरा वरवीं म्हाका पेकोणी मेळोली. आनी खरें म्हणल्यार त्या दिसा, दुसऱ्या दिसा म्हाका न्हिदपाक पासून जायनासलें, कित्याक पाठींत म्हाका दूख आसली, आनी बँडेज बी आहले, आनी वखदां हात, कितें सोल्युशन करपाक मेडिसीन दिलां, पेन किलर दिल्या, एंटीबायोटीक दिल्या. कितल्यो वस्तू जातात, कितल्यो वस्तू येतात. आनी तुवें टेटनस घेवंक ना. आतां टेटनस हांव जाणो ल्हान आसतना म्हाका कितें ब्लेड लागलेली, म्हाका इमिजिएटली टेटनस इंजेक्शन दिलें, कित्याक तेन्ना आमकां देवाची उतराची सोद म्हण आसली. कितेंय सांग दोतोर, कितें सांग, वय दोतोर, आनी टेटनस तितलें बरें, आनी कितें करूंक जाय दोतोर, आनी कितें दोतोर जालो देव म्हजो. हांव तुमकां सांगता, कित्याक दोतोर देव जाल्लो त्या वेळार. कितें दोतोरान कितें सांगलें, अरे तुजें बरें ना, तुजें हार्ट बरें ना, तुजें हे भितर मातशें डायजेशन बरें ना, तुजें ब्लड शुगर मातशें वाडलां, आनी तुका हें जालां, तें जालां, तुका घाव पडला. आतां आमी कोणाचें आयकता? दोतोराचेंच आयकता. आनी एक टायम असो आसलो की म्हज्या घरा फार्मसी आसताली. तेन्ना काजार जालो 95 तेन्ना म्हजी बायल मेलिनी येयल्ली घरा भायर येयना म्हणून. वखदां कोण तुज्या घरान कोण रावतालो ना म्हणलें. एक काम ड्रॉवर मेडिसीन आहलें म्हजे कडेन, समर मेडिसीन, विंटर मेडिसीन, कोल्ड, कॉफ, आनी इतले ऑइंटमेंट आहले, कॉफ सिरप आहले, सगळे मेडिसीन. म्हणजे फार्मसी कॉमर्स करूंक जाताली त्या वेळार. आनी कितें जालें, खूब वर्सांनी जेन्ना हांव देवाच्या उतरान आयिल्लो, हें सगळें बंद जावंक ना. लोक कितें म्हणटालो, देवान दोतोरांकूय केल्यात, देव दोतोरा वरवीं पेकोणी दिता. तुमी कितले फाटी आयकलां तें? देवान कित्याक दोतोर केल्यात? दोतोर ना जाल्यार कितें क्रिस्तांव मोत्तेले आहले आतां? हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो, दोतोर नासले जाल्यार कितलो क्रिस्तांव लोक मोत्तलो आहलो? And praise God for doctors. Christians are living today because of doctors. हें सोड मागीर, ती गजाल सोड. पयलीं म्हजे कडेन खूब वखदां आहलीं घरा. देवाच्या उतरान येना फुडें म्हाका दुसऱ्यान कोणें शिकयलें अशें, अरे दोतोरां कडसूनच देव पेकोणी दिता, पूण तुवें देवाचें उतर करूंक जाय आनी वखदांय घेवंक जाय. वय की ना? हांव म्हजीच काणी सांगता, हांव म्हजीच गोवायकी दितां. कित्याक हांव चिंतालो कशे भाशेन देवान म्हाका
ज्या जाग्यार इतली पिल्लां आनी म्हजी बायल म्हणटाली अरे तुज्या घरान फार्मसी हा तेजे उपरांत देवाच्या उतरान येना फुडें लोक कितें म्हणटालो अरे वखदांय घेवंक जाय आनी देवाचें उतर उलोवंक जाय चेक करूंक जाय आनी आतां जेन्ना तूं 50 इयर्स जाताय न्ही 6 म्हयन्यांनी एटलीस्ट एका वर्सान मातशें चेकअप करूंक जाय मातशें तुजें ब्लड टेस्ट करूंक जाय तुजें हार्ट चेक करूंक जाय कोलेस्ट्रॉल चेक करूंक जाय ब्लड प्रेशर घेवंक जाय एक ब्लड टेस्ट करूंक जाय पळोवंक जाय कितें आहा तें सगळें आनी हें हांव कोत्तलो 50 वर्सां जालीं उपरांत जेन्ना देवाच्या उतरान बिल्डअप जावंक लागलो भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता आतां म्हाका दिसता 5-6 वर्सां जालीं हांवें ब्लड टेस्ट करूंक ना ब्लड टेस्टूय करूंक ना आनी आतां जेन्ना फर्स्ट टायम म्हाका हो घाव लागलो बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल अटॅक भाव भयणीनो तुमकां सांगता वखदां दिल्या उपरांत एकूय मेडिसीन दिनासतना आयज म्हाका पेकोनी सगळे बँडेज काडले म्हणजे तुका हो घाव दिसता तुजो हांगा स्टिचीस मारलेले आनी बोटांचेर विदाउट एंटीबायोटिक्स विदाउट पेन किलर्स सगळे जे आयज आतां म्हजे कडेन फार्मसी हा की म्हाका न्हय आतां ती फार्मसी हांव जी आतां म्हाका टेम्पररी फार्मसी येयल्या ती हांव फकत अनाउन्स करता कोणाक एंटीबायोटिक्स घेवंक जाय जाल्यार कोणाक अजून पासून मातशें उतराचें आनी देवाचें उतर यूज करूंक जाय तुजे कडेन फुकट मेडिसिन्स हा हांव तुमकां रेकमेंड करिना एमॉक्सिलिन 500 मिलीग्राम म्हजे कडेन 8 दिसांक 3 पाटी हा हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमी देवाच्या उतरान वाडत वेता आमचो भावार्थूय वाडटा होय की ना विचारता तुमकां होय ब्रदर आमचो भावार्थ वाडटा आमचो संबंद देवाशी घट जाता आतां आमकां चोत्राय दोतारांचेर वखदांचेर आजच्या खबरेचेर ताज्या खबरेचेर कोविड येयलें जॉनी आयलो टॉमी येयलो ताजेर आमची 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 चोत्राय हा ना भाव भयणीनो ना जेन्ना आमी देवाच्या उतरान वाडत वेता आमी शिकोन वेता आमी आतां वय त्रास जाता दूख आसता पूण जेन्ना आमी चोत्राय ताच्या उतराचेर दवरता भाव भयणीनो आयज तुमकां सांगूंक सोदता त्यो आपल्या उतराक सदांच विश्वासी आमेन त्यो आपल्या उतराक सदांच विश्वासी भाव भयणीनो आमी सोजमना कितें हांवें देवाचें उतर घेतलें जेजूच्या गायनी हांव बरो जालो जेजूच्या गायनी बरो जालो अरे कितले म्हणले 5-10 फाटी म्हणले आपोत्तलांनी 20 फाटी म्हणले जेजूच्या गायनी बरो जालो जेजूच्या गायनी बरो जालो आतां कितले फाटी म्हणले एक तेरस्केलो अजूनय हा हें चलना म्हाका दिसता अरे ते पिल्लां घे अरे घे ती वखदां घेवया वखदां म्हणटच आमी एके वाटेन देवाचें उतर म्हणटा पूण चोत्राय हा वखदांचेर चोत्राय हा वखदांचेर जेन्ना हांव ते वखदां आनी दोतोराचें आनी ते जे म्हाका सांगतात तो लोक ह्या संवसाराचो हे आतां 50 जातकूच तुज्या चिकन खावंक जायना सरपोतेल खावंक जायना आतां फकत भाजी खा दाल खा आनी चलोंक लाग आनी तूं आतां मातशें तुजें आतां मातसो स्लो डावन करूंक जाय आतां तूं प्रिचर आय जाल्यार तूं चड मोठो जातलो तुका एक्सरसायज जावची ना मातसो चलोंक वचोंक जाय आनी हें करूंक जाय आनी लेस खावंक जाय आनी हें करूंक जाय सगळो संवसाराचो लोक म्हणे हें करूं नाका तें करूं नाका आनी ह्यो खबरो आमी घेता आनी ते खबरो ह्यो सगळ्यो खबरो आयकोन आमी तें करूंक सोदता आनी आमचो संबंद आतां देवाशी जे उतराशी आमी वाडूंक जाय तो आमी कमी करता आनी आतां आमी कितें जेवण करूंक जाय खिंचो जिमाचे कडेन वचोंक जाय खिंचे सुपर मार्केट हाडून ते जेवण हाडूंक जाय आनी कोणा कडेन भोवलो ह्यो सगळ्यो खबरो आमी पळयता होय की ना भाव भयणी होय ब्रदर जेन्ना आमी म्हणटा God's word is complete, wholesome. म्हणटा ते भाशेन केन्ना तुका कोणाक जेवण दित जाल्यार फकत मांस दित अरे तूं मांसूच खाता रे मातशें तरकारी खा रे भाजी खा रे प्रोटीन खा रे एग खा रे लेट इट बी अ बॅलन्स्ड मील देवाचें उतर जावन आसा कंप्लीट होलसम मील कंप्लीट मील देवाचें उतर घेशी जाल्यार आनी फकत तूं शीत आनी दाल खावशी जाल्यार तुका प्रोटीन मेवता फॅट मेवता शुगर मेवता सगळे मेवता देवाच्या उतरा वरवीं पूण आमी चिंता अरे आयज फकत नुस्तें खाल्लें आयज कांय भाजी ना अरे कितें करुया भाजी खावया आतां भाजी हाडची पडटली अरे भाजी बरे भाशेन आमचें डायजेशन जावचें ना ही सगळी चिंतना आमी घेवन बसता आतां ती भाजी ना म्हणून आतां सगळें सोडून बाजारान वचून भाजी हाडटा तरी सॅलेड तरी खाता
आणि आता आम्ही आमचे बॅलन्स फील करता. पण जेन्ना देवाचे उतर आम्ही खायना, देवाचे उतर आयकना, आमकां काय नाका, आम्ही जेवल्या खाल्या ते बरें. आणि भाव भयणीनो, गरज आमकां आमचे चिंतप, आमच्या मनाची नोटसणी करपाक, आमचे चिंतप, हाणें कितें सांगलें, ताणें कितें सांगलें, घरकारान कितें सांगलें, भुरग्यान कितें सांगलें, सासूमायन कितें सांगलें, सासूबायन कितें सांगलें, साहेबान कितें सांगलें, प्रायम मिनिस्टरान कितें सांगलें, ह्यो सगळ्यो खबरो आमच्या मनाच्यो काढून फकत आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर. आणि जितली आमी वेळ काढून त्याच्या उतराचेर आमी नियाल करता भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ वाडटा. आता आमी जाणो की आमकां कोणाचीच गरज ना, फकत जेजूची आणि ताच्या उतराची गरज. Amen. Amen. Praise. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. आणि भाव भयणीनो, खरें म्हणल्यार एक दिसान जायना ते. आता आमी हांवें तुमकां सांगला म्हणून तुमी आतां म्हणनाका, अरे ओक्तां घेतलो इतली म्हाका पिल्लां दिली, हो ब्रदरान सांगला म्हणून आयज सगळीं भायर मारता, हांव ताणें फार्मसी उक्ती केल्या भाशेन ताचे भाशेन हांवूय फार्मसी उक्ती. अशें तें करिनाकात, प्लीज करिनाकात. कित्याक आमी कॉपी कॅट दुसऱ्यांक करपाची गरज ना. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, हे जे आमचो भावार्थ वाडटा, दिसान दीस वाडटा. ज्या भाशेन हांव पोरून चिंतालो, आयज 30 तारखेर नोव्हेंबराचे, हांव 30 तारखेर नोव्हेंबराचे 21 जसो चिंतालो, ह्या वर्सा नोव्हेंबर 21, 22 तसो चिंतना. हांव जाणो की जे भाशेन हांव आयज चिंता, फुडल्या म्हयन्यान 30 तारखेर हांव दुसरे भाशेन चिंतलो. कित्याक तितलो हांव वाडटलो देवाच्या उतरान, तितलो हांव वाडटलो देवाच्या उतराची सजमणीन. आनी जे भाशेन आमी आमचे भाशेन आमचे सेल्फ इव्हॅल्युएशन करता. हांव जेन्ना कामाक करतालो, हांव ऑफिसान काम करतालो, आमच्या वर्साच्या वर्सा एक इव्हॅल्युएशन आसतलें, एप्रेजल आसतालो. आनी आमी सदांच पळयताले, जेन्ना साहेबा कडेन बसतले हांव, तो कितें म्हणटलो, तुवें केलां करूंक नाय, मागीर आमी पोत्तून पळयताले हांव. हे भाशेन आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर उक्तें करून आमी वाचता, ताचेर नियाळ करता, आमी सेल्फ एनालिसीस करूंक जाय, सेल्फ एप्रेजल करूंक जाय. कितलें आमचें मन बदललां, कितले आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी ते उतर पाळटा, कितले आमी ते देवाचें उतर आमी जे शिकता ते आमी दिसपट्या जिवितांत आमी कोत्ता. हे आमचे सेल्फ इव्हॅल्युएशन सदांकाल आसूं जाय. हांव सदांकाल जाता जाल्यार बरें हा, पूण सुमाराचे एक पाटी, हो म्हयन्यान एक पाट, हो 6 म्हयन्यान एक पाट, वर्सान एक पाट, एक आमी सेल्फ इव्हॅल्युएशन रिट्रीट. कित्याक आमचें चिंतप बदलूंक जाय भाव भयणीनो. आमी जे भाशेन आयज चिंता, जे आमी काल चिंतल्या तेच भाशेन कसलो फायदो. दॅट्स वाय आमकां गरज एक आमचे सेल्फ इव्हॅल्युएशन करून, कशे भाशेन आमी बदलल्या, कशे आमी वाडले आमच्या चिंतांनी, कशे भाशेन आमी आमच्या मनाची नोटसणी करता पवित्र आत्म्याच्या आदारान. जितले आमी तें करता, तितले आमी आमच्या संबंधान, जेजूच्या संबंधान आनी आमच्या भावार्थान आमी घट जाता. आनी आतां जेन्ना आमी ते घट जाता, आतां आमच्या दुसऱ्यांक पासून त्या भावार्था वरवीं तांकां आमच्या नामांतरण दिवंक जाता, तांकांय शिकोवन दिवंक जाता. आनी ते भाशेन तांकां जेजूच्या राजान, जेजूचें राज फुडें सरपाक आमच्यान वावर करूंक जाता. आमेन. Amen. आणि कोण हा? हॅलो, कोण ना? जोनिना कित सांगया? जीसस. हॅलो, जोनिना खूब टेस्टिमनी हा, ती सांगिना कितें जालां म्हाका दिसता. तिणें आय थिंक म्हाका दिसता कामाची मातशी थकल्या ती. Arkanjezuk. Praise God. God. जेजू कारगा. भाव भयणीनो, कितें तरी सांगान आमच्या जिवितांत कितें तरी घडलां. जेन्ना आमी ल्हान वस्तू, जेन्ना हांव तुका ही टेस्टिमनी म्हजी दिता, तुमी सोदपाक जाल्यार की हांव जेन्ना म्हजी पयली टेस्टिमनी दितालो जाल्यार कसलो टेस्टिमनी, हे म्हजी पाट दुखताली, खूब दुखताली. आनी हांव वखदां घेतालो. पूण आतां
हांवें देवाचें उतर घेतलें आनी जेजूच्या काळांनी हांव बरो जालो. मागीर म्हजी टेस्टिमनी येताली. हांवें दुखलें आनी हांवें म्हणलें देवाचें उतर जेजूच्या काळांनी हांव बरो जालो. हांवें पयली टेस्टिमनी दिवन खूब असल्यो टेस्टिमनी दिल्या. पूण भाव भयणीनो, ह्यो टेस्टिमनी जेन्ना आमी कॉमेस करता दिवपाक की आमच्या जिवितांत कितें तरी घडलें देवाचें उतर घेवन, ल्हान ल्हान वस्तूंनी जेन्ना आमी विस्वाशी रावले आमचें आतां प्रमोशन जाता. केन्ना ल्हान वस्तूंनी विश्वासी रावता आनी आमकां कितें बरें मेळटा आनी आमी दुसऱ्यांक सांगपाक तयार ना, आमी सगळ्यांक बरी खबर दिवपाक तयार ना, आमच्यान कशी भाशेन आमच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गोवायकी आमच्या जिवितांत घडटल्यो. कश्यो घडटल्यो भाव भयणीनो? जेन्ना आमी ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी विश्वासी रावता, जें देवान आमच्या जिवितांत केलां तें आमी सगळी माजार सगळ्यांक सांगता, कशे भाशेन तें उतर आमकां जैतिवंत जिवीत दिलां, तेन्ना आमकां व्हडले व्हडले टेस्ट मेळटले, व्हडल्यो व्हडल्यो गोवायकी मेळटल्यो, व्हडले व्हडले बेसां मेळटले, जेन्ना आमी ल्हान ल्हान वस्तूंनी विश्वासी रावतले. Amen. 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 कोणाक टेस्टिमनी म्हाका दिसता सगळ्यांकूच आसूंक जाय. एक दिसा आमच्या जिवितांत कितें तरी घडटा, कित्याक आमी लॉसता काय? कित्याक आमी लॉसता? आतां ह्या वेळार हांव तुका खरेंच सांगता, स्वर्गीच्या बापाची टीव्ही चालू आहा. जेजू आनी स्वर्गीचो बाप आनी पवित्र आत्मा मातशी आतां टीव्ही उक्ती केल्या आनी तुमी ह्या क्लासीन आयकूंक सोदतात. कोण गोवायकी दिवंक सोदता आपल्या पुता जेजूच्या नांवान कितें तरी तांच्या जिवितांत घडलां तें? कोण आहा? Olivia. तू हा? Praise Praise God. Hello, silence. जेन्ना एक क्लासीन बायबल क्लासीन जेन्ना गोवायकी चलयली येता आनी सगळी शांती आसता, जाणा ताका कितें म्हणटात? पवित्र आत्मा ह्या वेळार सगळ्या कडेन भोंवता आनी म्हणटा, अरे बाबा शांत रावं नाका, फातर पासून उक्ते जातले, फातर पासून उलोवंक लागतले. कोणाक हा टेस्टिमनी दिवपाक? कितें तरी घडलां आमच्या जिवितांत, कितें ल्हान पासून घडलां आमच्या जिवितांत, होय की ना? जेजू कारगां. तर हांव एक म्हणजे ल्हानशें सांगता की जाणा एक दीस म्हाका सारकी मातशें लो फील जावपा लागलें, सामकें जिवा हें जावपा लागलें आनी मुगे घोवागे कजनान म्हाका टेक्स्ट केली आनी हांवें तेका टेक्स्ट केली आनी तो म्हणपा लागलो, म्हणजे तो मातशें सॅड आसलोलो. सो हांवें काडून आनी सोमतो फोन केलो आनी तो आपल्या जॉबा हेका रावता, लेटरा रावता. सो प्रेज गॉड. सो मागीर तो निराशी जालो, तेका थॉट्स येवपा लागले, चोय तुगे 2 वर्स जालीं, तुगे ना कांय ना, कितें तुका आतां पोतून रिएप्लाय करपा लायला. सो हांव तेका वर्ड दिन एनकरेज करपा लागलें, इन द वर्ड लायक जेजून सगलें केलां. सो एज आय वॉज एनकरेजींग हिम, म्हाका म्हजे भितर एक पावर एशें येयलो आनी म्हाका हें जालें सारकी बोड एशें येयलें आनी हांव तेका उतर दीत रावलें. तो म्हणपाक लागलो, फातिमा आपूण सजमता, तूं कितें सांगता तें. म्हणल्यार आपल्या एशें कोन्न थॉट्स येता, म्हणल्यार ते थॉट्स तूं कन्सिडर कोनाका. Okay, you fight that thought with the good thought. Devan took sogly plans, God's plans for you only to prosper you, and never to harm. So kon marketly encouragement, and I was like throughout the day I was full active after that. Praise God. Jesu Karga. What a wonderful testimony. What a wonderful. आमची फातिमा आता म्हणटाली की जेन्ना ती निराशी असली, तिच्यान बसोंक जातालें म्हणून आयकलें आनी कोण निराशी हा, फोन उखल्लो आनी ताका जो निराशी हा ताका एनकरेज करूंक लागली. जेन्ना ती ताका एनकरेज करूंक लागली, जी निराशीपण आसलें तें पयस केलें. कित्याक जी उतरां तिणें सांगलें तिका तें जे भाशेन शेतकाम ती एक बीं घालता, तिणें कोणाच्या जिवितांत बीं घातलें, पीक ताज्या जिवितांत येयलें आनी तिच्या जिवितांत येयलें. Praise God.
ब्रदर तू Praise God. तू सांगता न्हू म्हणजे आमगे जिवितांत कित चेंजेस जाल्ले अशें म्हणून सो हे चेंज जाला आमगे जिवितांत की आतां Beautiful. अगेन हांव हें कोन्ना हांव कोणाकू मुगे पायक देखून हांव सदां फोन कोत्ता तेका एनकरेज कोत्ता ते आगे उतर तेका सांगोता सो एशें कोन्न म्हाका हें जाता आनी हांव मुगे दीस मुगे वयता सो प्रेज गॉड हांव Beautiful. अर्ग दिता Jesu की karga. ही चेंज मुगे जिवितांत येयली म्हण यू नो पयलीं आसोना ब्रदर पयलीं जायत रोडटा हांव पयलीं दीस 2 दीस 3 दीस अशें वयताले बट आतां आगे उतर हा म्हणटरी सो म्हाका ती मुगे चेंज ही चोयला तूं म्हणटा न्हू आमगे जिवितांत कितें प्रेजल करपा सो हे मुगे चेंज Beautiful. Jesu karga. Jesu Beautiful. karga. Beautiful. Beautiful. Wonderful. Praise God. Jesu karga. Well, recap Korea, brother. Okay. कोण आणि कोण ना Maggie, ब्रादर हांव सांगता. there you go. See, Ruza is ready. See, I know there are a lot of people here for testimony. Live wire. Praise God. Praise God. चल ब्रादर बाय. हांव जोनसाची टेस्टिमनी दिता. जोनस देवाच्या उतरान जायत बरो आहा. Praise God. Thank you, Jesus. Arkan Jesus. म्हणतोस मोहिमा. तो आता बरे भाशेन शिकता ओय ब्रादर म्हणजे आणि शांत झाला आता शांत ओय झाला ओय शांत जाला ओय शांत इस्कॉलाक जाला वयता. जायत ओय इस्कॉला वयता जायत शांत जाला. प्रेज गॉड वॉच भुरगो ताका तो घरा इतले त्रास करतालो रोडटालो खींच वसनासलो इस्कॉलाक गेला जाल्यार 2 वरांनी पोत्तून घरा येतालो आतां पळय कितले बरें घडलां. ओय Praise ब्रादर God. आनी आमी हुंय स्विंडन गेलोले ब्रादर ती कोण डेरिकाचे शेत नेबरांचे वेडिंग आहालें आनी मागीर तो कोण भुरगो आमकां व्हरों येता म्हणून आमी गेलीं मागीर थिंगाय ब्रादर तो आमी चिंतलोले आमी वयतलीं विश कोत्तोली आनी भायर सोत्तोलीं म्हणून जोनसा लागोन पूण आमी गेलीं आनी आमकां जोनसान कांयच हें करूं ना Praise आनी God. आमी वेडिंग काबार जावसोर रावलीं आनी वेडिंग काबार जावन आमी घारा येयलीं. Praise अर्थ Jesus. आणि डॉसन गोहा डॉसन अजूनपासून भाव पासत मागणी करता ओय कोत्ता ब्रादर तो कोत्ता करता तो ओय God. उमेदीन कोत्ता. प्रेज God. गॉड आणि ब्रदर ते रोजारिया इज होल्डिंग ऑन ते उतरा सारखे रॉटवायलर दोतो ते भाशेन धरू ना that is what it is. Praise God. प्रेज गॉड प्रेज गॉड जेजू कारगा तर रॉटवेला भाशेन जेन्ना आमी ते उतर घास मानून रावता आणि सोडून दिना ते उतर आमकां सदांच आमच्या जिवितांत ते घडोवन येता. Praise प्रेज गॉड Thank you, Jesus. प्रेज गॉड जेजू कारगा Brother, thank achint di. Bre mona andi kit kelten devan. आम्ही रिकॅप करूया मरे. वय रिकॅप करूया. येस रिकॅप करूया. जेजू कारगा चल बाय पप्पाच्या. आर्गा मोहिमा अंदीन वाचचेचो गेल्या बुधवाराक आमचो विशय आसलो देवाच्या राज्यान तोखता तुसनी फळां दियात. कालेस्करांक 5 वोड 22 आनी 23 वोड केलो. 22वे वोडीन अशें म्हणटा पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन कसलें फळ उत्पन्न करता मनशा मदें प्रिती मोग वाडयता कालसांनी खोल खुशालकाय उपजयता एकामेकाक लागीं आदान करून शांती बसयता दोमकांन्या मुखार तोंड रावंक आदार दिता वेल्याक बरें करूंक आनी मोयपासान वागोवंक शिकयता एकल्याक विश्वास हांव आसलोलो मनीस करता. हे फळ पवित्र आत्मो उत्पन्न करता ताका 9 वस्तू असतात जशे रेनबो 7 कलर असतात तशें ह्या फळाक 9 गुण असतात. मोग कुशालपण शांती सोंसणीकाय मोयपास बरेपण खात्री दुलोबाय आनी आपदोमागणी आनी हे सगळे गुण एकाच फळांत आसतात. आनी पवित्र आत्म्याचें फळ आमी पवित्र आत्म्याचें फळ दिता जाल्यार आमकां हे सगळे गुण आसूंक जाय तेन्ना आमी
भुरग्यांक हे फळ दिवंक पावतल्या जोरी तर आमी म्हणलें आमकां मोग आसा पूण पासियेंस ना सोंसणीक काय ना जाल्यार सोंसणीक सोयतान येता आनी म्हणटा तुमकां सोंसणीकाय ना मोग ना पासियेंस ना जाल्यार तुमी आनी कसलें फळ दितलीं अशें केल्यार आमी फळां दिवंक पावना आमी फकत आमच्या मनाची मोजोणी करता गांवांचो 5वो आवेसोर 5वे वळीन जेजू म्हणटा हांव दाखवेल तुमी भांडो ती कोण म्हजें सगळें रिगून रावतात आनी तांचें सगळें हांव रिगून रावता ती सुबां फळां दितात कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना आमी केन्ना जेजूक चिंतून रावता काय जेन्ना जायतीं जाणां नवी रोजना जातात तांकां पवित्र आत्म्याचो बावतीस मेळटा आनी जेजूची फाटल्यान जातात तेन्ना तांणी देवाचें उतर शिकूंक जाय ते वेव्हारांत घालूंक जाय आनी सदांच देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय देवाच्या उतरान रिगून रावतात तेन्ना आमचो आनी देवाचो संबंद गोड जाता आनी जशें खांदे धाकटे चिटकून रावतात तशेंच आमी जेजूक चिटकून रावले आनी सुपां फळां दिवंक पावतेलीं ब्रादरान ओंप्याची आनी बियांची बोपार सांगली कांट्यांनी पडलेल्या बियांची तें कांट्यांनी पडटा आनी किल्लोता पूण कांटे तांकां चेपून दवरतात आनी झाड व्हड जावंक पावना जेन्ना आमी नवी रोजना जाता आमकां पवित्र आत्म्याचो बावतीस मेळटा आनी आमी जेजूची फाटलावदारां जातात आनी तेन्ना आमकां बेसावां मेळटात तेन्ना आमी मातशे दिल जाता म्हणजे देवाच्या उतरांतावन पयस वेता आनी आमकां जें बेसावां मेळ्ळ्या त्या बेसावान तातून आमी गूल जाता तेन्ना आमी तीं बेसावां दुसऱ्यांक दिवंक पावना मागीर आमी कांट्यांनी पडलेल्या बियां परी जाता कांटे झाडाक व्हड जावपाक दिना तेच परी आमी जाता आमकां मेळ्ळ्यान तीं बेसावां आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय तेन्ना की आमकां तोखतात तसलीं फळां दिवंक पावतेलीं We are blessed to be blessing to others. आमकां देवान बेसावांनी भरल्यान जाल्यार आमी तीं बेसावां दुसऱ्यांक दिवंक जाय जोवांचो 15वो आवेसोर 16वी वळ अशें म्हणटा तुमी म्हाका विचून काडूंक ना हांवें की तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं तोखता तसलीं फळां अशें तुमी मागतात तितलें बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो आमी आमचे ओदवेन वो खोशेन देवा थंय येवंक ना आमकां देवान विचून काडल्यान जेजून आमकां पवित्र आत्मो दिवन नेमल्यान त्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमी तोखतात तसलीं फळां दिवंक पवित्र आत्म्याच्या आदारान दुसऱ्यांक उतर शिकून देवाच्या राज्यान भितर हाडूंक जाय आमी पवित्र आत्म्यान भरलेलीं क्रिस्तांवां जाल्यार आमी देवाच्या राज्यान एक तरी फळ हाडूंक जाय आमी केन्नाय वो खंयचेय सुवातेर आसूं आमी संदी पळोवन गरज तांकां देवाच्या उतराची समजणी दिवंक वावरूंक गरज तांकां देवाच्या राज्यान हाडूंक आमी निच्यो करूंक जाय हेंच करूंक आमकां देवान विचून काडल्यान तोखता तसलीं फळां दिवंक आमी धर्म करता तसलीं क्रिस्तांवां न्हय पूण पवित्र आत्म्यान भरलेलीं क्रिस्तांवां जावया
जी उतराची शिकवण आमकां मेळ्ळ्या ती दुसऱ्यांक दिवया तेन्ना ती आमी तोखता तसलीं फळां दिवंक पावतलीं. आमेन. आर्गां जेसू. Amen. Amen. Jesus Amen. Karda. Wow. Jesus Argan Karda. What Jesus. a wonderful Amen. Welcome, recap. Jesus. Praise God. Jesus Pro, Karda. प्रवाद्याची जीभ दिल्या. Isaiah 54. Praise Jesus perpetua. देव बरें करूं बाय perpetua. देव बरें करूं. एकदम बरे भाशेन सांगलें. Praise God. Praise Jesus. जेन्ना हांव देवाचें उतर शिकयता पूण कोण रिकॅप अशे भाशेन दिता की आयकोपाक पासून इतलें बरें दिसता इतले बरे भाशेन सजमणी मेळल्या उपरांत कोण रिकॅप करता हे भाशेन एकदम बरें फर्स्ट क्लास. प्रेज गॉड. It's good. Praise God. प्रेज गॉड. कित्याक ताणे पवित्र आत्म्याचो आधार घेतला ब्रदर. जेजू कार्ड. न्ही परपेच्युआ? सिस्टर. पवित्र आत्म्या आधार घेऊन केले सगळे. सिस्टर. प्रेज गॉड. जेजू कार्ड. जेजू कारका. म्हणटच कोणाक गोवायकी दिवंक जाय आता पण गोवायकी दिवपाक हा रेडी टेस्टिमनी हा कोणाची हांव एक सांगता. एक सांग बायो. ओलिविया. होय. प्रेज गॉड. जेजू कार्ड. ब्रदर काल सांगलो ती आणि एक आमकां दोन आहाय तर शॉर्ट सांगता ओल्ड लॉंग सांगता. वय सांग सांग. शॉर्ट सांग सांग. ओके. शॉर्ट हँड करूंक जाय लॉंग हँड करूंक जाय. सो काल कितें जालें हांव न्हिदोय तेन्ना मातशें बाबा बेगीन न्हिदोंक घाता कित्याक तेका इस्कोला वचपा उठपा मातशें हें कोत्तो आनी हांवें म्हळें चल आमी बेगीन न्हिदोया आनी तेका कितें अशें करून सांगिल्लें न्हू आरे बाबा इदो बायबल रीड कर रे कोत म्हणटा आनी मागीर हांव बसल्यारूच अशें करून सारको आयकोता आनी आपोण करूं येता नाजाल्यार बिश्तो येयना आनी मागीर काल आमी रात्री न्हिदोंक गेले न्हू हांवें म्हळें चल म्हळें टांगसान प्रेयर करया रे आमी दोगांय म्हळें पयलीं ना घोवा सांगलें आनी तेका सांगलें आमी पयलीं म्हळें टँक्स दिया रे आयज फकत टँक्स दिया म्हळें कांय क्वेश्चन मागीर ओके म्हळें आनी आमी दोगांय बाब आमगे चड हांव आनी तो चड हें जाता सारकी एनर्जी येता आमकां सारकी दोगांयकूय सो आमी दोगांय प्रेज एंड वर्शीप कोताय सारकी थँक्यू तोय म्हणटा म्हज्या फास्ट तो वयता मुगे चेडो हांव अजाप जाता सारकें जिजस हांव हॅप्पी जाता कित्याक देव कोत म्हण हें पवित्र आत्मा कोत म्हण तेजे भितर आसोन कित्याक तो इतू एनॉयंटेड जाता सारको प्रेज यू म्हणटा आपोण मामा एश मोड्या तेश मोड्या एश कोन तेको सगळी ती वर्ड आहा आनी ती ऑथॉरिटी बी घालपा हांव अजाप जाता तेको एश कोन ऑथॉरिटी सयत घालपा कितकोन हें सारको हांव अंडरस्टँड म्हाका सोदा ऑल द इविल स्पिरिट्स हुईंग गो आउट ऑफ दीस हाऊस हुई एश कोन घाता सारको हांवें म्हळें होरे सारकी एक चोय केन्ना हांव तेका म्हणटा बायबलाचेर कितें करूं मागीर तो घोडये तेगे थोडे थोडे काना पोट आसतले आनी तो कितकोन आपोण पवित्र आत्मो तेगे काम आपोण कोत्ता सो कितोगो तो आमी मागीर टांगसान हांव तेका केन्ना सांगतालें बाबा मातशें टांगसान प्रेयर करया रे तूं कोण आतां पासून एश कोन म्हूण तूं हांव मोठें म्हूण काल राती तो टांगसानूय प्रेयर कोत्तालो प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. जेजू कार्गा. जेजू आर्का. आनी दुसरी तुझ्या चेड्याचें नांव कितें? तो झॅक झॅक झॅक. ओय झॅक ताणें काय बरी टेस्टिमनी दिल्ली आमकां. हय कितू क्लीन दिता म्हज्या बोर तीत ब्रदर सारको मिन्स तो ब्युटिफुल. हय सारको येतो हिंगा हांव नोको तेगे एश कोन ते पवित्र आत्मा एश कोन सारको गायडींग हें सगळें हें दीत दिसोता कित्याक एश कोन हांव म्हणा हांव माश म्हणटा बट तो मुगे सारको चड कोता तूं सारको एनर्जेटीक जाता चड. प्रेज गॉड. ब्युटिफुल. हांव चिंतीत ते तो म्हणून वयता म्हणजे हांव अशें म्हणटालें कितें एश कोन आहा जाल्यार गेल्या एश कोन तो कितें म्हणटा मामा नो इवल स्पिरीट कॅन लिव इन दीस हाऊस म्हणटा हांवें कांय तेका सांगलो ना गेट आउट म्हणटा एश कोन घाता सारकी ऑथॉरिटी घान आनी मागीर टांगसान थँक्यू जिजस. एक तुगे भुरगो कोत म्हळ्यार तुका आनी खुशालकाय येता सारकी. आमचे सगळे सोल्डाट रेडी जाले सगळे ल्हान. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. झॅक आमचो जोनस डॉसन. प्रेज गॉड. Praise God. Jonas, Zach, all these are prophets.
Yeah, Praise Rachel. God. Praise God. Praise Jesus. आणि दुसरी म्हळ्यार हांव हिंग मुगे ओनर आहा तिका केन्ना वर्ड दिताले तेगे चेड पितालो तेका लागून आमी जायत अशें करून त्रास बी कोता तो मागीर हांव ते वर्ड दिताले आनी हांवूय तेंचे पासून थिंग रावन मागताले टांग्सांनी वो अशें करून ते उतर दिताले एक वेळ ब्रादर जॉन्सना पासून फोन मारलो तो चड त्रास कोता आमकां सारको मागीर ते उतर दिता अशें करून एश म्हण लहू म्हणटा न्हू पंज नेबर त्रास कोत्ता ना ती ओनरा चेडो पयलो हिंग रावता दांत रावनाय ती हिंगा ऑपोजीट हांव तेंगे हाटल्यार रावता तेंगे घर आहा मुखार ओके 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 हांव तेंगे फाटल्यार रावता एश कोन्न गॅरेज ती तितू रावता आनी ती म्हणजे जेन्ना नेबर त्रास कोत्ता प्रिचराक आपोवचो पडटा ना तेगे चेडो त्रास कोता तो भितर रावता न्हू घरान रावताय भितर मुखार आनी हांव फाटल्यान रावता तेंगेले ओके ओके हय मागीर तूं कांय सांगलोच काल मागीर ते राव सांगोता मागीर कितें केलें अशें करून ताका वर्ड दिताले ब्रदर जॉन्सनान मागीर एक टीम दिलोली मागीर हांवें म्हणलें म्हाका सगळें येता तो टीम म्हणपा लागलो तूं सगळें उतर येता तेंका दी तें शॅर कर हांवें मागीर शॅर करतालें तेंकां मागीर तो जाय तो फूल जालो पिना बी जालो तेगे चेडो आनी ती टस्टी जाली सारकी चेड्या लागून टस्टी जाली ती आनी हांव हूंय पंजाबी घरां अशें करून कोताली प्रीच कोताली आनी एक कडेन हूंय वोसोन सो ती म्हणपा लागली आपोण येता म्हूण थिंगा आपल्या चोवपाक ही तुजी नेबर जो दाराचेर हे घाला स्क्रिप्चर तो ओनर ती मुजी प्रेज प्रेज गॉड गॉड आनी तेन कितें तेन येयली थिंगा सारकी टस्टी जावन येयली ती थिंगा आयकोन ते पंजाबी आनी एक पंजाबी ना मुको तितू जायना पंजाबी आतां तेदो म्हाका होली स्पिरीट तेंय दाखयतालो एश म्हणून तू सावथॉल रावताय ना हांव हिंग रावता क्रॅनफर्ड हेज हेज न्हू हॉन्सुलो हॉन्सलो आतां तिजोरी पावले सावथॉल फकत सगळे सरदार आहात पंजाबी हय आवय चड आहा हिंगा आनी तुका सांगता आमी एक मिटींग कोताली ती लॉकडावना पयलीं थिंगा ते एकले सारके सारा म्हूण सारके हे आहलोले तेगे जायत डिलिव्हरन्स जालोले आनी ते सारके सोल्जर आतां पासून सोल्जर सारको स्ट्रॉंग सोल्जर तो आमगेलो हितू सो तेज बरें वयलें हांवें कित्याक ती पंजाबी न्हू म्हाका तितू येना बायबल ना मुको पंजाबी हांवें ते थिंग वयलें तेज बरें तेणें तेका बायबल बी दिलो आनी मागीर येयली आनी ते हांवें एक सांगलोलें तुगे चेड पिता न्हू इतलें म्हणलें मेरा बेटा जीसस का मांस खाता है उसका लहू पिता है जीसस का पोत पोतू बाडी इसरोताली चाताली पोत मुकडे आनी ते आत मस्त टस्ट आहा आसतो न्हू आतां ते एक पाट गायलो ते आतां बी ते घेतात एक दीस येयल्या आनी काल कितें येयली ती हांव मिटींग आलो तुगे हिंगा 10:30 आमगे हिंगाचे युकेचे ती येयलो ती चोयलो हांवें आनी तें नुस्ता तें जीसस नेवर फेल्स त्या मालान देरा कडेन साय तुका धाडलें चोय मेळ्ळें तुका हय मेळ्ळें काल पोर जेन्ना आमची टेस्टिमनी धाडला म्हाका तुवें हय हांव मुगे सकाळीं आमी मागीर तेश वचपा पडटा तेंगे भितोयल्यान वयताय आमी सोदां इस्कला चेड्या आमी चोयलें तें म्हाका सांगता हांवें चोय कितें मारलो आहा तें चोय तो सांगोत म्हाका हांवें पासून चोयलें ना म्हणलें जीसस नेवर फेल्स हांव हितू हुशाल जालें की ते जेजू मेळ्ळे म्हूण म्हाका सारकें हें जालें मुको पासून ते पिक्चर ना म्हूण म्हाका आनी हें जालें म्हूण ते चोय कितें कोता आनी देराको माताय म्हूण कितको कळटे चोय ना ती म्हाका मेळना ना चाल ना आनी म्हाका तेंय कोडोन जाय आतां तें हूंय घेयलां पिक्चर जीसस नेवर फेल्स म्हणून हा Thank you, Jesus. प्रेज गॉड प्रेज गॉड Olivia, you are horrid. तू सारको वायर मुगो सकाळच कोण शॉक येवपाचो प्रेज गॉड गुरु आलो म्हळ्यार गुरु नेवर फेल्स करूंक ना जीसस नेवर फेल्स हय हमारा जीसस जिंदा है म्हणटा ते सांगोता तडे उतर घाता ते हांव वाव आनी तू तें सांगोता एक दीस आमगे हिंगा न्हू हांव सांगोता बोन ना जालें म्हण एम्बुलन्स आपयलो मुस्ता ती सोकाण येयली एम्बुलन्स सोकाण येयली म्हळ्यार 2 मिनट जालें आतां खबरें सोकाण येयली आनी हांवें देर काडना आमी फाटल्यान रावताय न्हू मुखार कोण आसा न्हय तेंगेली एम्बुलन्सान कितें काय म्हळ्यार फायर ब्रिगेडूय आपयली सोंती आनी सोकाणी हिंग देरार मारताय हें सगळें हें जालें मिक्सर जालो मागीर हांवें ते सांगिल्लें
आतां म्हळ्यार सांगया ते अशें जाल म्हण कित्याक आमी हाटल्या रावताय न्हू ते कोण दी म्हूण ती बिल्ली बाडी ती बिलांनी म्हाका म्हळ्यार हांवें म्हळ्यार कुछ नहीं होएगा मेरे पास तेरा येशू है कुछ नहीं होएगा तू डरना नहीं म्हळें ते आनी ती एक आटी कॉन्फिडंट आहा कित्याक हेचे येशू आहा म्हणटी Praise Jesus. सारकां जेजू. Praise येजू God. कारगा, येजू कारगा. हय भिताय बी आनी एक आटी ते खबर आहा ना, ना, की ही गोवायकी जी तू दिताय आता हांव म्हणना फकत तिने दारार मारल्यो मेरा येशू मेरे साथ है हे फकत उतरांनी ती कोन्यांनी दाखयता हय ही बायल म्हाका दिसता तुजे बरोबर रावन हय तिजोय बावाट वाडला ओके हांव सारकें जालें ते माल ते पिक्चरान वयल्यान कितकोन ती आतां फकत उतरां आयकता म्हगेली ते कितको कळटा सा देराको आतां म्हणून ते गे तूं बरें तेन बेडरूम केला सारको आतां न्यू केला आमी त्या बेडरुमा पयलीं आमी घरा रावता त्या बेडरुमा रावताली आतां तेन तो इतू बरें केला ना तिंगमा चाललो ते न्हू आनी आतां कोणा 4 जाण अशें करून भाड्यान दवरलें तेमी मुखार घरा सो तेन त्या देर्रा कोड्या मारपा जाय कितें मगे सगलीं आतां हें ते विचारपाची येयल म्हणटरी एक तूं कितको कळ्ळें काय Awesome. एक कुत्तो थोड्यांक दिलो तेन चोय आतां घेना आहा ती येशू आहा म्हूण जाणटी आपल्या आतां येशू आहा म्हूण जाणटी सारकां प्रेज जेजू. गॉड प्रेज गॉड तिका आतां मातशें हिंदी क्लास आतां जेसी आल्या मातशें हिंदी क्लास आमचे ब्रदर सांगीप आहा तो शिकयता मातशें इंट्रोडक्शन दी तिका आयकोनी तिका आपले कोता ब्रेकफास्ट लंच डिनर करूनी प्रभू येशू ते गे सुना हाती म्हणटाली आपल्या दी म्हूण हांव ते दिता पयलें येजू कारगा ती बी सुनूय बी आमी एक मिटींग केलो हिंगा अशें कोन्न प्रेज एंड वर्शीप केलो आमी हिंगा सो ती येयलोली तेगे बहु येयलोली सगलीं ती आनी हूंय रावताय आतां हिंग भाड्यान दिल न्हू ती आनी हूंय रावताय सो आमचो ती तो ब्रदर संदीप जो येता सोनवारीच आमकां शिकोवपाक म्हणजे क्लासीक आनी एक वरस हिंदी बायबल क्लास को सुमार ऑलमोस्ट अबाउट 45-50 टीचिंग हा ताजी हिंदीन हांव तुका ते प्लेलिस्ट धाडटा व्हॉट्सएपाचेर तिका दी तूं तिका ती आयकोनी धाडटा हांव धाडटे ती म्हणटा धाड म्हणटा हांव ते केन्ना धाडटा प्लेलिस्ट धाडटा तुका हय ऑल अबाउट 40-50 टॉक्स इन हिंदी सगळे लॉ ऑफ फेथ बी सगळे जाल्यार तिका दी ती मागीर कितें मागीर ती आख्या बिल्डिंगाक हें करता ती प्रभू जीसस नेवर फेल्स म्हणून हय प्रेज गॉड Praise God. प्रेज गॉड आनी एक सांगपा म्हणल्यार ओलिविया गेले ब्रदर पळय तेगे तोंडा पळय सामकी लायट and that confidence that is inside of her, प्रेज that गॉड love God. of God inside of her, and she just opens her mouth with so much confidence, so much faith, so much love. And absolutely प्रेज गॉड देवागे that is the confidence of the Holy Spirit. That's the confidence and the intimacy with the Holy Spirit. आणि आतां काल म्हाका एक ड्युटी भुरग्याली पडटा केन्ना हाडपाची सो गोवान नाजाल्यार तो हाडयता अशें करून चोड थंडाय पडटा तो म्हाका वचोन दिना भायल्यान आनी काल तेणें म्हाका अचानक म्हणपा लागलो तूं वोसां म्हण हांव कितको वयता आतां तूं म्हाका टायमार सांगिला म्हाका टायम हायल नाय म्हाका म्हण भायल्यान वचपाक थंडाय आनी एक फाटी म्हाका कितें जाता तूं वच तूं कांय जावपा ना आनी 1 वराचेर हायलोय आनी हांव गेलां 3 वरांचेर बिंदास गेलो ना एक भिरांत ना काय ना म्हाका प्रेज गॉड थँक यू जीसस हांवें खूब दिसांनी तुज्या तोंडांतले बिनदास आयकले तुमी ती गोवायकी आयकोंक ना म्हाका दिसता बिनदास गोवायकी तुजी आयकल्या मारियान ऐकल्या गो हांव ना गो ना सिस्टर तू ना घेता नाली ओय ओय हा एक क्लासीन बिनदास ओय ओय दिल्या दिल्या हांवें दिल्या प्रेज गॉड Praise God. Wow, bindas. Praise Jesus. सारखे तो एविडन्स बिंदासाचे. प्रेज गॉड आमची पंजाबी बायल भितर रावन प्रभू येशू बिनदास हे सगळ्यांची उतरां येतात बिनदास ती तिचे आणि ब्रदर ते म्हाका खबर पसून ना तेंगे लँग्वेजीन लहू म्हणटाय मु ब्लडा म्हाका ते पवित्र हिंदीन म्हणटात रक्त म्हणटात तूं लघु म्हणले हांवें म्हणलें लघु म्हाका तुजी हिंदी सारकी ना पंजाबी ती हांव उलयता ती पंजाबी बायल ती हिंदी लघु इज पंजाबी वर्ड लघु तेजो पवित्र सांग तूं हें सांग तिका हें सांग एशें कोन्न सांगता म्हाका एशें कोन्न
म्हणजे लहू मोड ते कोट तेश कोन Lahu or lahu? लहू LAHU. लहू हा होय, होय. लहू Lahu. पण आम्ही अनेक उतर शिकले आम्ही पंजाबी lahu. लहू यीशु का लहू पीता है, यीशु का मांस खाता है, यीशु का लहू पीता है, यीशु उसके अंदर है, वो यीशु उसके अंदर है और यीशु के अंदर वो है ऐसा. आणि आव एक उतर जाणं पंजाबी तेरी तो. ते आवडलोय ना त्या म्हणणं तेरी तो प्रभु यीशु तेरी तो. I love you Jesus. तेरी Okay. आ दिसा ते एक कातार आयकोता येशू तेरी सुती हो सुती जाणटो सुती म्हळ्यार वशीप Worship. वशीप हांव हे कितको फकत म्हणटाय बीस गो ते? खोवी तत्व सांगत म्हाका मको इतू कितको हे ना म्हणटाय गो कांतारू? आ तेरी येशू तेरी आराधना हो यीशु तेरा धन्यवाद हो यीशु तेरा तू धन्यवाद हो तेरे लिए मैं समर्पण हो आले Alleluia, 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 Alle, Alleluia, Alleluia, Alle. Praise God. Praise God, very beautiful. Very soulful. You are such an amazing child of God. That's an Yes. anointed Praise God, voice. praise God, praise Yes. God, Kargam. Melodious. praise God. Jesu God. Kargam. Wow. Jesu Kargam. Dev bore karo Olivia, Dev bore karo. Jesus, praise God. काय करू Best दादा? is always for the last. Praise God. Oh, God, Jesu Kargam. आयज न्हू हांव हे सांगूंक सोदतालें म्हाका न्हू हिंग दोग जाण बायलो हाय जाणटेल्यो म्हाका तेंक ना म्हणून बोत दिसना ओके ती कलर घालून आपयताय म्हाका आपल्या घारा पळयताय हांव एक सांगता ब्रदर हांव मुगे व्हडपण सांगना बट म्हाका न्हू पयशा येना म्हाका ते लव जायो म्हणजे एश कोन मनशान मातशें म्हाका स्मायल केल्या पुरो हांव तेका फ्री पसून करपी एश कोन मुगे सगळी क्लायंट मेळ जाल्यार तुका सांगतोली की हांव कितको चीप कोत्ता हिंगा ते प्रॉब्लेम बट कितें ती म्हाका एकली बायल आपयताली म्हाका ती मुगे आवय दिसताली म्हाका ना म्हणून बस आज्या तुगे टिचींग जालें म्हणटकीर तुगे बायलेगे टिचींग हाडटाय मेलेरिले सो हांव ते मोबायलू घेवन गेलें तेंगे ही म्हाका म्हळें सगल्या सोदिता पाकां सोदिता हांव ते शिवयता असो भुरग्याक आनी काल म्हाका मेळ्ळा प्लीज डालो ना मेरे को कलर हांवें म्हळें चल डाल दी मेरे को तो यीशु का सुना है मेरे को यीशु के लिए टाइम देना है वो उधर देखना अब उसको ते कितको सांगाव तेश म्हणून म्हळ्यार चल जीजस प्लीज आय एम गोईंग कलरिंग हर प्लीज गिव मी द टाइम आनी मागीर देवान म्हाका दिले असो टायम हांव रोखडें येयला आनी तुगे शकते कोंकणी एक बसवला praise God. Jesu Kargam. But tika Because कसला I feel- color जाय? White or black जाय? कितें Color कसलो जाय? Red, green, yellow, blue कसलो जाय तिका? Black? ब्लॅक इंडिया वयतवी ती पंजाबी ती बी पंजाबीच प्रेज गॉड Okay, okay. Oh dear. Jesu Kargam. Oh, Jesus. Jesu Kargam. Jesu Kargam. They were in Dev Kotoli, is yeah. a fantastic testimony and God. beautiful anointed voice. प्रेज गॉड प्रेज So गॉड anointed voice. Just now when she was singing, that was really like the anointed voice of the Holy Spirit. Very anointed. प्रेज गॉड That's a gift of singing she has. Amen. ब्रदर तू जाणा सकाळी हांव उठो न्हू म्हाका रातीको चड न्हीद पडला हांव मागीर उठोला आनी काना हें घाता हेडफोन घाता व्हडले एश कोन घाता आनी वर्शीप सॉंग आयकोता सारखे आनी चेड न्हिदलो आहा न्हू तेका आयकोनाक म्हूण कित्याक तेक डिस्टर्ब जायना म्हूण म्हजे काना आनी हांव नाचोता हिंगा प्रेज गॉड Jesu Kargam. Wow. हांव म्हणटा हांव जेजू तूं एश कोन देवाको उलयता एश कोन प्रेज कोता Praise Beautiful. God. Beautiful. प्रेज गॉड Beautiful. गॉड
मोनिका टेस्टिमनी ना मोनिका आता बरी हांव ना तिका टेस्टिमनी आली टेस्टिमनी अजून घेऊन ना मोनिकान गोरकाराची वा तिची लॉस दिसता काय मोनिका Hey, lost this number, brother. Monica live wire मरे. नाली मा आताच येयल्या म्हाका दिसता Monica? हा ब्रदर हा टीचर ये सांग सोदताली स्वतः हॅलो हॅलो हा सांग सांग. सांग सांग ऐकूयात. आम्ही तुका बरे भाशेन आयकता तुझी सगळो आवाज येता आमच्याकडे आयकपाक कानाचेर हॅलो हारगा जेजू आर्गा जेजू ह्या तर जायचं बरं देवाचे रक्तान मासान बरं असतील जास्त बरं आता प्रेयर केले तिथे जुगार का Praise Jesus. प्रॉब्लेम आलं ना व्हेरी वेचण्याचं त्याची Varicose veins. ब्रदर मागणी गेली ना तिथे आता बरं हा, praise God. आता को गोरकार तुझो हा आता बरं आता कामाक वेता होय होय जायचं त्रास करतालो बापरे तू जोर येईल म्हणजे जोर येईल का कितकोन हे करपा जाय थंड उदक लायले मातशें बरें दिसता ते पासून पायाचे थंड उदक गायले म्हणटकूच बरें दिसताले आनी ना जाल्यार ताका क्रीम तरी लावपा जाय आसले थंडेले ते पासून लायले देखून आनी परतून लायको करून बॉम्ब मारीत आसतालो आनी आतां कितें प्रेयर केलें न्हू एक हे दिलें ब्रदरान प्रेयर केलें आनी एक टीचर दिलें कितें माथ्यू 8:70 त्याचे हांवें नियाळ केलो आनी तेचेर मागीर मागणी केले ब्रदरान तेचेर आतां बरो जेजू गारगा जेजू गारगा. जेजू कारगा म्हणजे तुझे आता काम मसाज करपाचे आता काम बंद झाले आता रांदपाचे काम वाढले तुझे आता 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 ताजे काम आता ताचे कुडीक मसाज आणि हे करपाचे ताका मालिश करपाचे काम बंद झाले जाल्यार आता तुझे आता काम तोरी किजर तोरी वाढले न्ही देवाचे उतर शिकपाक आता वाढले म्हाका दिसता होय की ना होय होय जेजू कारगा पळय देव आमचो कितलो बरो न्ही ते आधी मालिश करपाचे रांदपाचे बाजारात वचपाचे नुस्तें हाडपाचे ते खोबरो करपाचे सगळें काम ते बंद करता आमचे आता आमचो उगो सुबेज करता देवाचे उतर शिकपाक होय की ना होय होय होय. कारगा जेजू गारगा थँक्यू जेजू कारगा जेजू कारगा जेजू कारगा. All right, brother. Comments करूया रे. कमेंट्स करूया तर भाव भयणीनो आम्ही आता दुसऱ्या सुमानान पावल्या आम्ही आद्वेंताच्या होय की ना होय. आम्ही आद्वेंताच्या काळात आसा आणि कालच्या आयतारा दीस आम्ही पयलो आयतार जालो आद्वेंताचो आणि येता तो आयतार म्हाका दिसता 4 तारीख जावन आसा दुसरो आयतार आद्वेंताचो म्हणून हांव कितें सजमता की जेन्ना हांव चिंतालो हे वेळार आमी आद्वेंतांत भार कित्याक ना आमी येता त्या आयताराच्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करूया दुसरो आयतार आद्वेंताचो म्हणटच दुसरो आद्वेंताचो गॉस्पेल रिडिंग कितें जाणा तुमी कोण पळोवंक शकता आद्वेंताचो दुसरो आयतार मॅथ्यू आद्वेंताचो दुसरो आयतार Matthew 3:1-12 brother Matthew 3:1-12 ओके मातसो तो स्क्रिप्चर घालया आणि आम्ही वाचूया आणि ताजेर मातसो नियाळ करूया आम्ही आयतार आम्ही बुधवार दीस फुडल्या आयताराचो नियाळ करीत जाल्यार आम्ही बरे भाशेन आमकां सजमणी मेळटली जेजू कारगा जेजू कारगा मातवाचो तिसरो विस्वर 1-12 आज ओलिव्हिया वाचता गो.
Kadzi masz bukoł daj nauczyć. मातुवाचो 12वा विसवोर एप्रिल 3रा विसवोर 1 ते 12 होय व्हेरी गुड मातुवाचो 3रा विसवोर वोड 1 ते 12 पहिलो वाचूया आणि त्याच्या उपरांत आम्ही नियाल करूया ओके ब्रदर जेजू कारगा जेजू कारगा कोण वाचिता प्रेज गॉड वाचू वाच सिस्टर त्या दिसांनी जोआव बातिस्त असो पोरगोटीत आणि सांगीत आयलो देवाचे राज येवचे जाले देखून जिवीत मन बोदलात ओरोण्यात आड्डो तो एकलोच ताळो सुम्याचो रस्तो तयार करात ताच्यो वाटो नीट करात अशें इजायास प्रवाद्या उदेशी देवान सांगलें ते आचेच वेशी हो जुआंव उंटाचे लोवेचे आंगावले नेसतालो आनी पेंगटाक चामड्याचो पट्टो बांदतालो आनी तोळ आनी रानवट मोव खावन जियेतालो तेन्ना जेरुसलेमाच्यो आनी आख्या जुदायाचो आनी जॉर्दाना भोंवतणेचे सगळे तालुकेचो लोक ताका मेळूंक वेतालो आनी आपली पातकां उचारून जॉर्दानान ताचे कडलो बावतिस्म घेतालो जायते फारिसेव आनी सादुकी बावतिस्म घेवन येतात ते पळोवन ताणें तांकां म्हणलें पुरुषाची जात तुमी येवचो आसा तो क्रोध वाटायात म्हूण कोणें तुमकां शिटकायल्यात तुमचे जिवीत मन बदलण्याची पुर्ती फळां दाखयात आनी हांव तुमकां सांगता ह्या फातराची अब्रामाक भुरगीं उपजोवन देवाक तांक आसा देखून आमचो बापूय कसो आमकां अब्राम आसा अशें तुमी तुमकांच म्हणूंक नाकात हाता लेगून झाडाच्या मुळाक कुराड घाली आसा म्हणटच जेंचें झाड बरें फळ दिना तें देव कातरतलो आनी उज्यांत उडयतलो जिवीत मन बदलपाक खातीर हांव तुमकां उदकांत बावतिस्म दिता खरें पूण म्हजे फाटल्यान येता तो म्हजेवन बोलवंत आनी ताच्यो वाणो हाताक धरूंक म्हाका फावना तो जाल्यार पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां बावतिस्म दितलो आपलो मडकूल ताच्या हातान आसा आनी तो आपले खोल नितळ करतलो आपलो घोव कड्यांत भरतलो आनी पोल पालवना तसल्या उज्यांत लासतलो जेजू आमेन. कारगा जेजू कारगा जेजू कारगा जेजू आपणिनो आतांचे वर्तमान आमी वाचलां ते जावन आसा या येता ते आयताराचे आनी आमी कोणा वयर शिकून आमी आयज कोत्ता जोआव बावतिस्माचो जोआव बातिस्ता वयर जोआव बातिस्त प्रवचन कोत्ता म्हणटच भाव भयणीनो आमी सगळीं जाणो की थोड्या दिसांनी आयज 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 म्हयनो काबार जाता नोव्हेंबराचो होय की ना फाल्यां डिसेंबराचो म्हयनो येतलो निमणो म्हयनो वर्साचो आनी कशे भाशेन हे वर्स कमे जाले आतां वर्स निमणो म्हयनो येता आनी सुमार 24 दिसांनी नातालांची परब आमी मानता आनी समर्पिता होय की ना आमी क्रिसमस सेलिब्रेट करतले ह्या दिसांनी आमी पळयत जाल्यार खूब जाग्यार रितीर आसता होय की ना होय जेन्ना आदवेंताचो वेळ येता पास्कांचो वेळ येता खूब रितीर आसता पाद्री रितीर करतात
प्रिचर प्रवासान करतात सगळे लोक 3-4 दीस आगोंदाचो रितीर सगळे लोक रितीर करूंक सोदता होय की ना होय ब्रदर हो रितीर जो जाता हो ही तयारी करता आमी कोणा पासून करता ही तयारी कित्याक आमी ही तयारी आतां करता जेजूच्या जल्माचे जेजूच्या जल्माची जल्माची तयारी करता पण खरें म्हणल्यार जेजूच्या जल्माची तयारी फकत एक म्हयनो नाताल जावचे पयलीं आमी तयारी करूंक जाय ना म्हणटच आतां जेन्ना हे रितीर जातात प्रवासन जाता खूब वस्तू जातात ह्यो फकत कित्याक डिसेंबराच्या म्हयन्यान नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान ओ मार्चान ओ एप्रिलान जातात कित्याक दुसऱ्या टायमार जायना दुसऱ्या टायमार जातात पूण चड करून हे रितीर आनी सगलो लोक आतां ह्या दिसांनी रितीर करता आनी आमी जाणो की नातालांची परब येवचे पयलीं आमकां सगलो लोक कितें म्हणटा अरे रितीराक वच उमसार कर उपास कर देवाचें उतर शीक आनी बरे भाशेन तयारी कर नातालांची परब करपाक ठीक ना होय हांव ल्हान आसतना म्हाका उतराची सजमणीन आसली आमची तयारी कशी आसताली आमी देवाच्या उतरान नाल्ली तेन्ना कसली तयारी आसताली आमची नातालांची नेवऱ्यो करचे पयलीं आनी तयारी आसली आमच्या घरा कडेन कित्याक पावसाचे दीस आमच्या गोंयांत पावसाचे दीस केन्ना जाता ऑक्टोबरान काबार जाता ऑक्टोबरान नोव्हेंबरान काबार जाता त्याचे उपरांत कोण मानाय येताले घरा आनी मागीर सगळे वणटीक बरो घासून काडटाले आनी मागीर चुनो मारताले वय की ना म्हणजे डिसेंबराचो म्हयनो येयलो आतां नातालांची परब जातली आमी आतां चुनो मारता सगळे पेंटर आतां एकदम बिजी आहात पावसाच्या दिसांनी तांकां कामूच ना पूण डिसेंबराच्या म्हयन्यान तुका पेंटर आतां मेळना तर सगलो लोक चुनो मारता त्याच्या उपरांत आमी कितें करता आमी बरो बिझनेस मेळटा टेलर आमचे भाशेन कितें म्हणटा आमचे भाशेन टेलरांक कितें म्हणटा टेलरूच म्हणटा दर्जी आतां पळयात तुमी भाव भयणीनो डिसेंबराच्या म्हयन्यान तुका दर्जी इतलो सोंपेपणी मेळना कित्याक जाणय लोक फकत नातालांच्या परबेची तयारी करना कित्याक ह्या डिसेंबराच्या म्हयन्यांनी खूब लोक काजार जातात आयकतात तुमी डिसेंबराच्या म्हयन्यान लोक काजार जातात हांव डिसेंबराच्या म्हयन्यान कित्याक काजार जावना हांव मार्चच्या म्हयन्यान काजार जालो कित्याक डिसेंबराच्या म्हयन्यान तुका बुकिंगूच नासलें आनी पयशे चड घेताले लोक हांवें म्हणलें ताचे मदल्यानूच करया कोण काजार जायना गरमेच्या दिसांनी आमी केलें आमचें बरें सवाय जालें काजार डिसेंबराच्या म्हयन्यान तूं काजार जावशी तुजे तूं गाल्फान आय जाल्यार बरें हा हांगा आसा जाल्यार 10 वर्सां पयलीं तूं कमेस कर काम करपाक कित्याक डिसेंबराच्या म्हयन्यान काजार जावपाक एकदम म्हारग दर्जी मेळना पेंटर मेळना हॉलां सगळीं बूक आहात पाद्री बूक आसतात एका दिसान कितली काजारां करूंक जाता सकाळीं 1 दनपारां 1 रातचे आतां कितले काजारां करतलो बाबडो थिंचून एक पाद्री बिजी आहात प्रवासन करपाक बिजी आहात पेंटर बिजी आहात दर्जी बिजी आहात आनी आमचे सगळे कुजिनेर जे आहात ते रांदतात ते चड करून बिजी आहात कित्याक काजार आहा जाल्यार तांकां थंयसर केटरिंग ऑर्डर मेळटा त्याचे उपरांत आमी जी नातालां करता आतां आमची बाय आतां ओलिव्या सांगतली आतां कितें करतली म्हणटली ती आतां आमी कसली तयारी करता नेवऱ्यो करपाच्यो क्रिसमस केक करपाची ही सगळी तयारी करता ताचे मदल्यान मातसो टायम काडून आमी रितीराक वता तेच भाशेन भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जुआंव बातिस्त
तयारी करतालो. जेजूच्या तयारी येण्याची. करतालो जेजूच्या येण्याची. ना तयारी कोणाची करतालो? घराची, ना दोर्जीची. तो म्हणता तो कसले कपडे घालतालो जॉन बातिस्ट? उटाचे लोवेची आंगावली नेसतालो. उंटाचे लोणीची आंगावली. आंगावली. आणि खातालो कितें? मोव आणि रानवट तोड. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू कॉमेस करपाचो आसलो आपलें काम, तेन्ना जॉन बातिस्ट तयारी करतालो लोकांच्या मनाची, तांच्या मनाची नोंदणी करपाक. मातशी पाटी वसया आमी, मातशी पाटी वसया. जेजूचो जोल्म जावपाचो आसलो. खंयचो जोल्म जावपाचो आसलो? बेथलेहेम शहरान. तुमकां दिसता मोरयेन आनी जुजेन तयारी केल्ली की जेजूचो जोल्म तिजो जातलो म्हणून बेथलेहेम शहरान? ना. ती सजमताली की आता देवाचो पूत जातलो म्हणून एक हॉस्पिटलान जातलो, खंयच्या बऱ्या घरान जातलो. आनी ताणी कसलीच तयारी करूना. कित्याक देवाचें उतर सांगता आमकां की जेन्ना जेजूचो जोल्म जावपाचो आसलो ती बेथलेहेम शहरान कित्याक गेली? कित्याक थंयसर सेन्सस आसले. हेरोद पातशाह जो चलयतालो त्या वेळार ताणे एक सेन्सस दवरले. आनी जुजे थंयसर बेथलेहेम शहरान कित्याक गेलो? तो दाविदाच्या घरांतलो आसलो. जेन्ना आपली बायल गोरबेस आसली आनी तो आता नाजरेत गांव सोडून बेथलेहेम शहरान येता, थंयसर सेन्सस करपाक तुका करूंक जायलेंच. जेन्ना ती थंयसर पावतात, आतां वेळ पावता जेजूच्या जल्माचो. राजाचो राजा, सोरेस्पोर देव ह्या संवसारान येवपाचो आसा. पयली नाताल जेजूचो जोल्म जावपाचो आसा. कोण पेंटिंग करिना, कोण दोर्जी कडेन वचना, कोण नेवऱ्यो करिना, कोण क्रिसमस केक करिना, कोण सांता क्लॉज ना, बालून ना, क्रीम ना, कांयच ना. आनी राजाचो राजा बेथलेहेम शहरान येता आनी कोणाकूच खबर ना. फकत मोरयेक, जुजेक आनी ते कोणाक? कोण? सायंटिस्ट. 3 days. कोण? विद्वान करेक्ट. विद्वान? ओलिविया विद्वान? शेपर्ड्स. ताका कितें म्हणटा? गवळी. गवळी. फकत गवळी, जुजे आनी मोरी जाणो आसली की जेजूचो जोल्म जाला म्हणून. ते जे जाणवायेचे मनीस ते बाबिलोनांतल्यान सुटलेले, ते केन्ना पावले? 3 दिसांनी न्हू? 3 दिसांनी पावले. 1-2 महिन्यांनी. 6. कितले म्हयन्यांनी पावले? विद्वान 3 महिन्यान पावतात. शाबाश. सोदीत. शाबाश. 3 महिन्यांनी पावले. फुडल्या आयतार दिसता जे शिकवण दिता हांव. ह्या आयतार आयज दिना पूण सोदता. नातालांची पयली नातालां म्हणजे जेजूचो जोल्म जावपाचो आसलो. फकत मोरी, जुजे आनी गवंडी आसले. बेथलेहेम शहरान त्या जाग्यार पावले. खंयसर? जी गोरवां रावताली थंयसर. सोरेस्पोराचो जोल्म जालो थंयसर. आनी भाव भयणीनो, जे तुमी म्हणटात की हे कोण? विद्वान. ते जाणोय भाव भयणीनो केन्ना पावले ते? बेथलेहेम शहरान पावना. ते नाजरेत पावले. कितल्या वर्सांनी पावले? सुमार 2 वर्सां. जेजू 2 वर्सांचो आसलो तेन्ना
सुमार 1-2 महिने पयलीं ते थंयसर पावले. कशे पावले? ज्या दिसा जेजूचो जल्म जालो ते बाबिलोन गांवांत आसले. बाबिलोन गांवांत पर्शिया म्हणटात ताका. थंयसर तान जेरुसलेम वाट कसली? दोंगराचेर, रस्त्यान, फातराची आनी कितल्या म्हयन्याची वाट ती? 18 म्हयन्याची वाट. आनी डिस्टन्स कितें? वाट कितलो डिस्टन्स तो? 1,850 किलोमीटर. बाबिलोन गांवांतल्यान जेरुसलेम पासून 1,850 किलोमीटर्स. रस्त्यान, एअरप्लेन ना, ट्रेन ना, पण फकत ते नेकेत्राक पळोवन ते आतां सुटले बाबिलोन गांवांतल्यान. आनी सुमार 18 ते 20 म्हयन्या उपरांत ते नाझरेत ते जेरुसलेम पावले. हेरोद पादशाक कळ्ळें की जेजूचो जल्म जाला म्हणून. कित्याक ते विचारूंक लागले आजचो राजाचो जल्म खंय जाला तो. फुडल्या बुधवारी शिकयता ताजे वयर. आनी ते आतां राजाक मेवतात आनी राजा म्हणटात वच ताका नमस्कार कर आनी पोत्तून म्हाका सांग की हांव ताका नमस्कार करपाक येतलो म्हणून. तो कित्याक नमस्कार करूंक सोदतालो? ताका देवाचो मोग आसलो ना. जिवेशी मारून रोग सोदतालो कित्याक राजाचो जल्म जाल्लो म्हणून. होय. आनी भाव भयणीनो, ते वेतात बेथलेम गांवांत वचना, ते नाझारेताक वेतात. जेजू सुमार 2 वर्सांचो आहा आनी थंयसर ते ताका नमस्कार करतात. म्हणजे ह्या वर्सा फुडल्या बुधवारी हांव शिकयतलो तुमकां. ह्या बुधवारी आयज आमी आयताराची शिकवण करुया. म्हणटच जेजूक ते बेथलेम गांवांत पावनान 18 म्हयन्याची सुमार 2 वर्सांची. आनी देखून जेन्ना ते विद्वान लोक थंयसर पावले, जेजूक नमस्कार केलो, तांकां स्वप्नान देवान सांगलें पोत्तून हेरोद पादशाय कडेन वचनाकात. ते दुसऱ्या वाटेन आपल्या गांवांत पोत्तून गेले. आनी जेन्ना हेरोद पादशाक कळ्ळें की ताणें तांकां फटयलें म्हणून, ज्या भाशेन ताणें सांगलेलें की तांकां 2 वर्सां लागलीं म्हणून, ताणें 2 वर्सांच्या भुरग्यां सकला काबार रोयले. खंयसर रोयले? बेथलेम गांवांत. इस्रायल पळोवचे कितलो लोक वजारांनी 2 वर्सां सकल एकदम कोणेच पातो करून नासल्या भुरग्यांक हेरोद पादशायन जेजू मारून उडयले. बरें, ती खबर ती शिकवण आयज करना. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना पयले नाताल जालें म्हणजे जेजूचो जल्म जालो, कितें घडलें? कोणाकूच माहिती नासली. फकत जेजूचो जल्म जालो तेन्ना ताची आवय मोरी, जुसे आनी ते गवळी फकत तांकांच कळ्ळें. आनी वय विद्वान लोकांक कळ्ळें, पूण ते खूब पयस जाल्ले. ते सुमार 2 वर्सांनी थंयसर नाझरेत गांवांत आपल्या घरांत जेजूच्या घरांत पावले. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजूचो पयले फावट जल्म जालो, संवसार बालका भाशेन तो पावलो, कोण ताका येवकार दिवपाक तयार नासलो. कोणें पेंटिंग करूंक ना घराचें, कोणें न्योरो करूंक ना, कोणें दोर्जी कडेन वचून नवे कपडे घालूंक ना. राजाच्या राजाक एक बरे भाशेन एक घरान ताका एक बरे भाशेन बास बरी करून आमी कितें बरे भाशेन नवे भुरगे आयले, आमी बोलता अरे कांय ताका इन्फेक्शन नाका, बरे भाशेन आमी ताका. आनी जेजू थंयसर घालो गोरवांच्या गोठ्यान. राजाचो राजा तो, दोनयाचो दोनी. जल्म मेवलो. कसली तयारी नासली. आनी आतां जेजू 1 वर्साचो जाता, 2 वर्सांचो जाता, 3 वर्सांचो जाता, 4 वर्सांचो जाता, 10, 15, 20, 25, 30 वर्सांचो जाता. जेजू आतां ह्या संवसारान ना. ताजो हॅपी बर्थडे करपाक जल्माचो दीस जो आमी कोत्ता, इतलो दबाज्यान कोत्ता, पवित्र पुस्तकाचेर कांयच बरोवंक ना ताच्या जल्माच्या दिसा. होय. ताच्या जल्माच्या दिसा वयर कसलीच खबर ना. कितें केलें, कितें ना. न्योऱ्यो केल्यो, दोर्जी कडेन गेले, मॅकडॉनल्डा कडेन गेले, बर्गर किंगा कडेन गेले, पार्टी केली, कांयच खबर ना पवित्र पुस्तकाची.
जेजू येयलो, उर्सार मेलो, वतून गेलो. आता आम्ही संसाराचेर क्रिसमस म्हणून आता दीस कॉमेस केलो. आणि क्रिसमसाचो दीस कॉमेस केलो म्हणून आता कोणाचेर आमचो सगळी चोत्राय कोणाचेर गेली? दोर्जीचेर, पेंटिंगाचेर, नेवऱ्योचेर, भाटांचेर, सगळ्यांचेर आमची चोत्राय गेली. पण जेजूची चोत्राय आम्ही सोडल्या. की ना? होय ब्रदर. आम्ही विचारता भाव भयणीनो, 30 वर्सां जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो, आम्ही पवित्र पुस्तकाचेर कांयच बरयलेलें ना. कांयच बरयलेलें ना की एका वर्सान जेन्ना जेजू 10 वर्सांचो आसलो, 15 वर्सांचो जालो, ताचो जल्माचो दीस येयलो, एके भाशेन सगळो लोक येयलो, ताका एक बर्थडे केक केली. आम्ही कांयच ताच्या जल्माच्या दिसा वयर आम्ही कसलीच पवित्र पुस्तकाचेर कांय बरोवंक ना. पण आयज भाव भयणीनो, 25 डिसेंबराची नातालांची परब करता म्हणून कितलो लोक म्हणटा हांव घरान नातालांक वेतलो, हांव हे करतलो, हांव तें करतलो, हांव नवे सूट करतलो, हांव नवी खोमशी करतलो, नवे ड्रेस हाडटलो, नवे मोचे हाडटलो, पेंटिंग करतलो, दोर्जी कडेन वेतलो, नेवऱ्यो करतलो. ही जावन आसा आमची तयारी. आणि भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खेरीत भाशेन देवाच्या उतराची भुरगीं, पवित्र आत्म्याच्या इस्कॉलांतली भुरगीं, आमची तयारी संवसाराच्या लोकां भाशेन जावपाची न्हू. Correct. Right. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? Yes, brother. कितले पाटी हांवें आयकलां, कितले पाटी हांवें आयकलां. हांवूय म्हणटालो तें ल्हान आसतना, नातालांची परब येता, म्हाका पोन्नी शर्टां हाड, म्हाका पॅन्ट नवे ना, मोचे. आनी आमचो डॅडी हांव ल्हान आसतना नातालांच्या टायमार नवे मोचे, नवे शर्ट, नवे पॅन्ट नातालांच्या दिसा आसताले आमकां. बर्थडे कोणाचो? जेजूचो. जल्माचो दीस कोणाचो? जेजूचो. जेजूचो. आनी प्रेझेंट कोणाक? आमकां. क्रिसमस ट्री घातली, क्रिसमसाक कोण म्हाका कितें दितलो? भुरगीं ल्हान आहा ती, तो मोठो मनीस तांबडो घेवन न्हेसता, तो तांबडो न्हेसता, तो मोठो Santa मनीस Claus. तो येता. आनी ल्हान भुरगीं म्हणटात तो करता आनी भुरगीं ताच्या पांडान न्हांवता. हें जावन आसा आमचें क्रिसमस. तो ना जाल्यार क्रिसमस जायना. क्रिसमस ट्री घालूंक ना जाल्यार नातालां जायना. क्रीप घालिना जाल्यार जायना. आतां कितें जालां? कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशन जालां, क्रीप कॉम्पिटिशन जालां, कोणाची क्रिसमस केक एकदम बरी तें कॉम्पिटिशन जालां. जेजू की पावला. जेन्ना कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशन हा तेन्ना चोत्राय कोणाचेर? जेजूचेर ओ म्हज्या कांतराचेर हा? भाव भयणीनो, इतली वर्सां नातालांच्या वेळार जे हांव तुमकां सांगता, हांवें पासून तें केलां. देखून हांवें तुमकां थोडे वेळ पयलीं सांगलेलें, ज्या भाशेन म्हजी गोवायकी दिली. जेन्ना म्हाका दोतोरान इतली पिल्लां दिली, ताणें सांगलें हो एंटीबायोटीक घे, हो प्लेन किलर घे. पूण आतां देवाच्या उतरान, देवाच्या जाणवेन वाडलां, म्हाका वखदांची गरज ना. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेच भाशेन देवाच्या उतरान वाडोन वेता, देवाच्या उतरान आमी आमच्या शिकवणी वरवीं आमी आतां आमची जाणवाय वाडटा, आमचो भावार्थ वाडटा, आमचो समूह जेजूशी घोट जाता. आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आमचें जिवीत जियेता. नातालांची परब जावन आसा सदांकाल. Amen. Amen. नातालांची परब जावन आसा सदांकाल. कित्याक जाणाय भाव भयणीनो? तुमी म्हाका विचारना कित्याक म्हणजे सदांकाल आमी नेवऱ्यो करपाच्यो, सदांकाल आमी दोर्जी कडेन वचपाचें, फकत नातालांक वेता आमी. पूण नाताल म्हणजे कितें? नाताल जावन आसा जेजू जो राजाचो राजा देव जावन आसा, तो दुसऱ्याक देव. दोर सोडून
ह्या संसाराचेर येतात, तुजे पासत मुजे पासत आमच्या सरवणी पासत. आयकतात भाव भयणीनो? होय ब्रदर. जेजू स्वर्ग सोडटा, मनीस जाता आणि एका गोठ्यान सोडून घेता. ते जावन आसा नाताल. तुजे पासत मुजे पासत आख्या संसारा पासत आमचे सरवणी पासत. मुंचे राजाचो राजा स्वर्ग सोडून ह्या संसारान येता, आपले बरी खबर देवाचे उतराची प्रवासन करपाक, देवाचे उतर आमकां सांगपाक, आमचो जमोन आमच्या देवाशी गोड करपाक. ते जावन आसा नाताल. नाताल म्हणजे देव घरा कडेन ना. जेजूचें घर संसारान न्ही, जेजूचें घर स्वर्गार. स्वर्ग सोडून तो ह्या संसारान येता. Amen. आणि भाव भयणीनो, ज्या दिसा तुवें आनी हांवें जेजूक आमचो स्वामी आनी देव मानलो आनी जेजू आतां आमचे बरोबर हा, आमी घरानान, आमी घरानान, आमी खी हात? ह्या संसारान हात. आमचे घर खिंचे स्वर्गराज. म्हणटच आमी स्वर्गार ना जाल्यार ह्या वेळार आमी ह्या संसारान हा. जेजू भाशेन आमी कितें करूंक जाय? आम्ही त्याच्या स्वर्गराजाची पोरकोटणी करूंक जाय. ताचे हा भाव भयणीनो, लाखांनी करोडांनी लोक हा अजून जेजू वळखना. आमी म्हणटा तो लोक जेजू वळखना कित्याक तो अजून ते दुसरे धर्माचे. पूण आमचे क्रिस्तांव लोक जो क्रिस्तांव म्हणटा अजूनय जेजू वळखूंक ना. आता जाणे भाव भयणीनो, नातालांच्या वेळार तुम्ही आयकतल्यार एक्समस डान्स, नॉट क्रिसमस डान्स. कित्याक क्रायस्ट काडला आनी क्रायस्ट सोडून एक्समस घाला. पण आता क्रिसमस कार्ड जाता हॅपी एक्समस. क्रायस्ट काडला थिंचोल्लो आनी क्रायस्ट सोडून आता एक्समस केला. कित्याक एक्समस जावन आसा जेजू नासतना सेलिब्रेशन. आयकतात तुम्ही? होय ब्रदर. कितल्या जाग्यांकडे एक्समस डान्स, एक्समस पार्टी, एक्समस ट्री, एक्समस एक्समस एक्समस. कित्याक क्राइस्ट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम दैट प्लेस. आणि भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी तयारी करता, फकत 25 दीस उरल्यात, 24-25 दीस उरल्यात नातालांची. आमची तयारी कशी जावपाची? जेन्ना जेजू आपले काम कोमेस करपाचो आसलो, जुआन बातीस जे आमी वाचला आयच्या शिवर्तमानान, जुआन बातीस देव तयार करता. जुआन बातिस्ता लोकांचे काळीज तयार करपाक, लोकांचे काळीज तयार करपाक. आणि भाव भयणीनो, जुआन बातीस कितें करता? जुआन बातीस लोकां कडेन वचना, तो ओराण्यांत था, तो थिंचोर शिकवण दिता, तो लोकांक तयार थिंचोर करता. लोक आपलो गांव, आपले घर, आपले शेर सोडून ओराण्यांत वेता जुआन बातिस्ताक आयकोपाक. आनी तुमकां कितें दिसता? ओराण्यांत थिंचोर बरें हॉल आसतलें, एअर कंडिशन आसतलें, थिंचोर जेवण मेळटलें तुका. रितीराक आमी जेन्ना वेता, रितीराक आमी विचारता, सायबा थिंचोर बरी जागो आसतली न्हिदपाक, थिंचोर बरें जेवण आसतलें, आनी थिंचोर कसलो लोक येतलो, आनी थिंचोर टॉयलेटी बी मेळटल्यो आमकां बरे भशेन काम करपाक. जो लोक ओराण्यांत वेतलो, तुमकां कितें दिसता? थिंचोर ओराण्यांत एक बसपाक जागो आसलो, कोदेली आसल्यो, सकयल बसचें पडटालें. जेवण जाय जाल्यार जुआन बातीस कसलें जेवण खातालो? तोळ आनी रानवट मोव तें खातालो तो. म्हणटूच जो कोण रितीराक वेता, आतां ह्या दिसांनी आमी रितीराक वेता, आमकां कितें मेळटलें म्हणून, कसलें जेवण मेळटलें म्हणून, कसलो जागो मेळटलो म्हणून
आमी फकत घेता ते देवाचे उतर आयकप. आमकां जाय कोणे आमकां भाशीन व्हेल्ले. आता जे कोण प्रवासी करता ते म्हणटात अरे बाबा लोक येवन ना जाल्यार आमी बस सोडटा फुकट बस चालू या 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 सगळी कितलो रात म्हापशा हात कोयंबटी हात हांगा हात तुमकां बस कोत्ता फुकट यात मातशी. आनी जो लोक त्या दिसांनी ओरण्यान वेतालो तांकां बस आसताली थंयसर वचपाक जॉन बातिस्ता कडेन तांकां बस आसली चलोन वेताले. आनी तो लोक तयारी करतालो जेजूचे उतर आयकपाक. देखून देवान जॉन बातिस्ताक धाडलो ओरण्यात. आनी आयज भाव भयणीनो जेन्ना रितीन चलता आमी तयारी करता फकत नातालान पूण जॉन बातिस्ट लोकांची काळजां न्हय ताचें मन तयार करतालो. जो कोण येवपाचो आसलो तो जावन आसा जेजू आमची काळजां तयार करपाचो आसा. आमेन. आनी आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन आतां आमी नातालांची परब करता. नातालांची परब म्हणल्यार सदांकाल. कित्याक जेन्ना आमचे कडेन जेजू हा आनी आमी आतां ताचो मोग आमी आपणायला टेस्ट केला पवित्र आत्म्यान उदेशीन. आतां आमचें काम कितें? आमचें काम जावन आसा ताजें उतर परगूट करपाक, ताजी बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक, दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक, तांचे काळजी जेजू सारकें करपाक, तांकां पवित्र आत्मो तांकां मेळपाक. पूण आतां कितें घडलां भाव भयणीनो? ज्या दिसा जॉन बातिस्तान आपलें काम कमेस केलें ताणें फकत तयारी केली इस्रायल पोरचेची जेजूक येवकार दिवपाक. आनी जेजू पयले पाट जेन्ना येयलो तो आमची सोरवणी पासत येयलो. म्हणटच जॉन बातिस्ट जी तयारी केली जॉन बातिस्तान ती फकत लोकांच्या मनाची केली, तांच्या मनाची नडसणी करपाक, तांचें मन बदलपाक. कित्याक जॉन बातिस्ताक ताची काळजां बदलूंक जाय नासली. फकत जेजून आमची काळजां बदलली. कित्याक तो खुर्सार गेलो, ताणें आपले रगत वारोयलें, जी आमची पातकां केली ताणें फारीकपण दिलें. आनी आतां आमी 2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दवरता आमी ताका आमचो सोबीत देव म्हूण आमी आमचो सर्वंटाक म्हूण मानता. आमचें काळीज ताचे सारकें जाता आनी देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आतां भाव भयणीनो जेन्ना आमी तयारी करता आमी फकत तयारी फकत नातालांक करना. नाताल सदांकाल. कित्याक नाताल म्हणजे देव घरा ना, आमी घरा ना, म्हणजे आमचें काम सदांकाल चलता. नातालांच्या दिसा जाण खंयच्या दिसा नातालांचें काम चलता. कित्याक आमी घरा ना, आमी स्वर्गार ना, आमी संवसारान ना, आमकां देवाचें उतर परगट करूंक पडटा. पूण भाव भयणीनो आतां जेन्ना आमी तयारी करता कसली तयारी करता? आतां आमी कसली तयारी करता? आतां पवित्र आत्मो आमचे भितर हा, आमचो आत्मो जेजू सारको जाला. आतां आमची कूड जाल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आमी तयारी कसली करता ह्या वेळार? कसली तयारी करता भाव भयणीनो? आमचे काळजी जेजू सारकें जाला. पवित्र आत्मो आमचे भितर हा. पवित्र आत्मो आमकां आदार करता आमच्या मनाची नडसणी करपाक. तर आमी कसली तयारी करता ह्या वेळार? कोणूच जबाब दिवंक पावना म्हाका. आमी सगळी तयारी करता काय की ना? हय ब्रदर. म्हणटच आमी कसली तयारी करूंक जाय? देवाची सेकंड कमिंग. जेजू कारगां सारकें म्हणलें आमचे बाय ओलिविया. ओलिविया तू 100% रायट. प्रेज गॉड. आमी जी तयारी करता नातालांच्या दिसांनी नातालां आमची तयारी जावन आसा सदांकाल. जानेराचे 1 तारखेर, फेब्रुवारान, मार्चान, एप्रिलान. कित्याक जेजू केन्नाय येवंक शकता. आनी देखून आमची तयारी जावंक जाय जेजूच्या दुसरे पाट येण्याची. कसली तयारी?
कसली तयारी आमी करूंक जाय. हांव विचारता भाव भयणीनो, आमी तयारी करूंक जाय जाल्यार आमी जेजूच्या दुसऱ्या पाटी येता ताची तयारी करूंक जाय. हय. कशे भाशेन आमी तयारी करता. उतर शिकून जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक ताचें उतर वाडूंक सारके प्रेज गॉड. जनिना तुवें सारकें म्हणलें. जी तयारी आमी आतां करता आमची तयारी करना. ज्या दिसा आमी आमचो आत्मो जेजू सारको जाला, आमी पवित्र आत्मो आपणायला आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर आमची कूड जावन आसा, पवित्र आत्म्याचें मंदिर. भाव भयणीनो, आमचें काम जावन आसा देवाचें उतर परगट करून. जो लोक अजून देवाच्या उतराची सजमणी ना, अजून पासून ताणें पवित्र आत्मो आपणाक ना, तांकां उतराची शिकवण दिवन तांकां तयार करपाक जेजूच्या दुसरे पावट येण्याची तयारी दुसऱ्यांची. म्हणटच आमी एक तरी आमी सजमणी घेवंक जाय. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येवपाचो आसलो, प्रवाद्यांनी सांगलेलें की तो मेसाय येवपाचो आसलो, पूण लोकांनी ताका येवकार दिवंक ना, कित्याक ती नको आसली की तो मोरयेचो आनी जुजाचो पूत जातलो म्हणून. आनी जेन्ना जेजून आपली शिकवण कॉमेस केली तेन्ना जॉन बातिस्तान लोकांक तयार केली. जाणें कितें घडलें भाव भयणीनो? तुमी जाणो कितें घडलें तें? जेन्ना ताणें तांकां तयार केली, जेन्ना ताणें सगळ्यांक तयार केली, ताणें कितें घडलें? ताणें फकत ताका तयार केली तांचें मन बदलपाक. पूण जेजून आमकां खुर्सार वचोन ताणें आमकां सोडवण दिली. ताणें आमकां ताच्या रोगता वरवीं देवाची भुरगीं केलीं. जेन्ना आमी सत मानलें, ताणें कितें केलें खुर्सार आमचे पासून. आनी आतां सत मानलें म्हणून पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा. आतां आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. आनी आतां आमी तयार जाल्या म्हणून आनी पवित्र आत्मो आमचें मन दिसान दीस आमकां मनाची नरसुणी करपाक आदार करता म्हणून आतां आमी कसली तयारी करता? आमी आतां दुसऱ्यांक देवाचें उतर परगट करून तांकां तयार करता जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची तयारी करपाक. म्हणटच आमी जेन्ना तयारी करता फॉर जीसस इज सेकंड कमिंग, it is not a personal preparation, but it is a preparation to prepare people to receive Christ who do not know. Praise Jesus. Praise Jesus. भाव भयणीनो, तुमी जे हांव तुमकां सांगता तुमी म्हणटल्यात वय आमी रितीराक वेतले. वसात रितीराक वसात. कित्याक वर्साच्या वर्सा ह्या वेळार रितीरूच जाता. पूण रितीराक गेली आनी फकत तयारी केली, बरे कुंसार केले आनी बरे भाशेन तुमयांक घेतलो आनी नातालांची बरें जेवण केलें आनी ही जावन आसा आमची नातालां. परतून आमचें जिवीत तहेंच आहा. पूण आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाल्या, खरेपणी पवित्र आत्मो आमचे भितर रावता जाल्यार आमचें काम जावन आसा सदांकाळ म्हयन्याच्या 1 तारखेर, म्हयन्याच्या 30 तारखेर, जानेराच्या 1 तारखेर आनी डिसेंबराच्या 1 तारखेर. खंयच्या दिसा खंयच्या ओरार आमचें काम बंद जायना. कित्याक पवित्र आत्मो आमचे भितर जो आहा तो म्हणटा वसात आनी म्हजी बरी खबर दुसऱ्यांक दियात. वरवणे तांकां सजमणी दिवन जेजूच्या राज्यान तांकां आमंत्रण दियात, तांकां शिकवण दियात, तांकां तुमी सांगात कितें घडलें तें खुर्सार. जेजून आमची सवण केल्या म्हणून तांकां आतां बातीस दियात पवित्र आत्म्याचो, ताकी तांची तयारी जातली जेजूक आमंत्रण दिवपाक. जेन्ना जेजू येतलो ती सर्गीचे सूख भोगूंक पावतली म्हणून. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयज काल रितीराक वेता, आमी रितीराक वेता फकत आमची तयारी करपाक न्हय. आमची तयारी जाल्या, आमचे गाडी जेजू सारकें जाला आनी पवित्र आत्मो जाल्या, पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा जाल्या
आमची तयारी फकत रितीराक जायना, सदांकाल जाता. आमच्या मनाची नोटसुनी सदांकाल जाता, एक एकल्या तोडी जाता पवित्र आत्म्याच्या आदारान. कित्याक आमी देवाच्या उतरान रिगून आसा. जेन्ना आमी खेरीत भाशेन जेजूच्या दुसरे फावटी येण्याची तयारी करता, आमी लोकांक ही बरी खबर दिवपाक पावता. आमी आमची भलायकी दिवपाक पावता. आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवता. आनी हे काम फकत नातालांच्या दिसा न्हय, फकत पास्काच्या वेळार न्हय, सदांकाल एक एकल्या तोडी. जेन्ना पवित्र आत्मा सांगता वस, आमी वसोंक जाय. जेन्ना सांगता तोंड उक्तें कर आनी तुजी भलायकी दी, आमी दिवंक जाय. जेन्ना तो म्हणटा वस आनी दुसऱ्यांक तुजी कोणाक आदार दी, हे सदांकाल जावंक जाय. जेन्ना आमी ते करता, आमी खेरीत भाशेन जेजूच्या दुसऱ्या फावटी येण्याची तयारी करून आमी आतां ताका आमंत्रण दिवपाक आतां आमी तयार जाता आनी दुसऱ्यांकूय तयारी करून आमी तयार करता. आयकतात भाव भयणीनो, म्हणटच जेन्ना जेजू पयले फावट येयलो तेन्ना आनी शिकोवन दिवंक लागलो, जुआंव बातिस्तान ताका लोकांक तयार केली. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजू दुसरे फावटी येवपाची तयारी करता, पवित्र आत्म्या आमची तयारी करता. प्रीचर तयारी करना, पाद्री तयारी करना, मनीस तयारी करना, पवित्र आत्मा आमची तयारी करता. आमच्या सांगात रितीराक वसोकूच कोणाचे देवाचे उतर आयकतूच आनी मागीर कितें आमी मिसाक गेली आनी नोवेनाक गेली आनी सायबा गोंयच्या सायबाचे फेस्त केले, आमी आमची तयारी करता. आमी आमकांच भाव भयणीनो, आमची तयारी आतां जेजूच्या दुसऱ्या फावटी येण्याची तयारी पवित्र आत्मा करूंक पावता. Only the Holy Spirit can prepare us for the second coming of Jesus. आणि ही तयारी जावन आसा सदांकाल, फकत नातालांच्या दिसा न्हय, फकत आदवेंतान न्हय, फकत पास्काच्या वेळार न्हय, पूण सदांकाल. आणि जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां तयारी करता, तो आदार करता आमच्या मनाची नोंदणी करपाक. जेजू आमचे भितर आहा, पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा, तेच भाशेन पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा, तो आमकां धाडटा. म्हणटा वच, तुजी खबर दुसऱ्यांक सांग. आयजूच न्हय, फाल्यां न्हय, सदांकाल. निमाण्या शुक्रार दीस पासून वच, निमाण्या सोनवारा दीस पासून वच. कित्याक जेजू केन्नाय येवपाक शकता. ताणें सांगून आमकां दीस सांगना, वेळ सांगना, तो केन्नाय येवंक शकता. जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां सांगता वच आनी बरी खबर सांग, आमच्यान म्हणूंक जायना हांवें आयज उपास करता, आयज निमाणा शुक्रार, आयज हांवें पोटान कांय जेवंक ना, आयज म्हाका इग्रोजेन मातीन सांगला मातशें उपाशी राव म्हणून, आयज कित्याक सांजचे मातशें खुरीस जेजू खुर्सार मागतले म्हणून आमी भितर उपास करता म्हणून आयज तुमी बसात आनी मिस्टर रडात आनी मातशें तुमी स्टेशन ऑफ द क्रॉस करात. ह्यो सगळ्यो खबरो आमचे चिंतप आमी बदलुया आनी आमी तयार रावुया पवित्र आत्म्याच्या आदारान. जेन्ना ही बरी खबर जेजूची कोणाकूय सांगपाक जेजू आमकां धाडटलो, पवित्र आत्मा आमकां धाडटलो, पूण आमी तयार आसा. आमी खरीच भाशेन तयार आसा काय? पवित्र आत्मा आमकां तयार करता सदांकाल? हो प्रश्न तुका हांवें सोडटा. आमी सगळ्यांनी तयारी करूंक जाय, सगळ्यांनी. पूण तयारी कोण करतलो आमची? पवित्र आत्मा. आणि पवित्र आत्मा फकत आमचीच तयारी करचो ना, आमच्या मनाची नोंदणी करपाक, पण तो आमकां धाडटलो आमी दुसऱ्यांक पासून शेवटतमान दिवन तांकां आमी जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दितले. पवित्र आत्मा जो ती आपणाय केली, पवित्र आत्मा तांची तयारी करतलो आनी तेच्या उपरांत तांकांय धाडटलो आख्ख्या संवसारात जेजूची बरी खबर दिवपाक. हे आमी कमेस करुया आमच्या फॅमिलीनी, आमच्या कुटुंबांनी. आणि हे नातालांची परब जी आमी करतले फकत नातालाची एक दिसाची न्ही, पूण सदांकाल आमच्या जिवितान नाताल आसतले म्हणून. आनी आमी स्वर्गार अजून पावंक ना म्हणून, पूण ह्या संवसारान ही बरी खबर जेजूची दिवपाक आयजतान आमी सगळी सुरवात करुया. आमी वावरुया, आमी ही बरी खबर जेजूची जी आमी आपणायल्या ती आमच्या जिवितान दुसऱ्यांक दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. आमेन. Amen. And hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Jesus.
जेजू कारता जेजू कारता म्हणटच भाव भयणीनो, समजा तुमच्या घरान तुम्ही काय नेवऱ्यो करूंक ना, क्रिसमस ट्री घालूंक ना, क्रीप घालूंक ना, कॅरल सिंगिंग करूंक ना, कॉम्पिटिशन करूंक ना, तुम्ही काय चुकोंक ना. पण तुम्ही घरान बसल्यात आणि कोणाक देवाची खबर दिवंक ना, जेजूची खबर दिवंक ना, व्हडली आमी चुकल्या. हे आयजतान करूया आणि जेजूच्या तोंडाचेर ह्या नातालांच्या दिसा इतली खुशालकाय हाडुया की पवित्र आत्म्याच्या आदारान दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी भायर सरूया. आमेन. Amen. 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 Praise God. Beautiful. Praise Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. चल बाहेर जोनीना. Yes. Mogolya pavitra आत्म्या, हे वेळार खेरीत आमी तुका आर्गां दिता. बापान आपल्या पुताक जेजूक आमकां दिवन खरी ताची ओळख आमकां ताच्या जल्माच्या दिसा ह्या संवसारांत येतली आनी आमकां सोडवून फावो केली ताच्या पुता वरवीं. हीच आमी तयारी जी आमकां आयच्या दिसा खोल काळजांतल्यान शिकोवन मेवल्या त्या उतराची दुनिया आमकां खोल खोल खोलायेंतल्यान आमच्या काळजांत ती आपणावंक आनी खरीच जाणवाय जे पवित्र आत्म्यांतल्यान या क्रिसमसाच्या आदवेंताची ओळख आमकां मेवल्या ती आमी घेवंक आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक आमकां काळजीदार पोंडी म्हूण मागता. पवित्र आत्म्या ते फकत तुजेच थंय बुडून येता, कोणाच्या मनशा वरवीं न्हय, खंयच्या याज्ञिका वरवीं न्हय, पूण पवित्र आत्म्यांतल्यान ती आमकां फावो जाता. तर पवित्र आत्म्या हे वेळार आमकां खोर तयारी दाखय आमकां. आमी तुकाच उलो मागता पवित्र आत्म्या हे वेळार, कित्याक तुज्यानूच तें करूंक येता आनी तूंच आमच्या सोबीं आसाय. तर दी आमकां तयारी, दी आमकां बोड, दी आमकां तुज्या उतराची जाणवाय तुका पोरगोट करूंक आनी खोल तयारी ह्या नातालाची आमच्या काळजांतल्यान ती आमी तुका दुसऱ्यांक दिवंक आनी आमच्या जिविताच्या दर एक दीस आमी तें नाताल म्हूण आमी तें समर्पण करूंक, आमच्या जिविताची बदलणी जावन आमी अदीक आत्मीक वाटेन ती वाडोवंक आनी दुसऱ्यांक जेजू तुका दिवंक. हे आमी मागणें कोत्ता बापा हे वेळार खोल पवित्र आत्म्याच्या नांवान.